Então, Thank you, Jesus. Argan Jesu, Thank you, Holy Spirit, Argan Pavitatmia, for this beautiful day. Aicha Vartya Sabidisa Pasotu, Thank you, Lord, Somia Argan Duka, you have nourished us Tuya Amka Kan Dilei, with the spiritual food Tu Atmi Kanavarvi, as well as with the natural food. ते कसे सांगत अस आमच्या स्वाभाविक आणि आमका तुवे दिले Thank you for everything what you have done for us. किती पुरा आमच्या पासत केला त्या पासत आम्ही तुका अर्गां दिताव And through your sacrifice, आणि तुझ्या सॅक्रिफायसावरवी we are receiving everything in the name of the Lord. जेजूच्या नावानं आम्ही हेरी एक स्वीकार करताव As we are gathered here आता आम्ही हांगा सांगाता मेळ्ळ्या in your name, तुझ्या नावानं we are here to surrender ourselves to you. आम्ही अमकाच तुका आम्ही समर्पिताव Use ourselves to build the kingdom of God, आमका उपयोग कर तुझे देवाचे राज बांधून हाडूंक so that त्याच्या वरवी we will always bearing fruit as God wants us to do so. किती देवान आशेला ते फळ आमच्या जिवितात हांव येवंक Thank you, Lord, सोमी आम्ही तुका अर्गां for दिता using us in the mighty way. आमका वर्त्या मापान तुवें उपयोग करचे बसत Thank you for the revelation knowledge तुका अर्गां दिता हांव त्या उगडापणाच्या आत्म्या बसत that's flow into our spirit, soul and body, आमच्या आत्म्यांत आमच्या प्राणांत कुडींदा येवच्या बसत helps us to renew our mind आमका कुमोक कर आमचे मन परिवर्तन करूंक and to live आणि जिवंक for what God has called us for. किती देवान आमकां आपण दिला त्या प्रमाणे जिवंक Thank you, Lord, अर्गां सोमिया for taking complete control of this session, या सक्षम संपूर्ण नियंत्रण तू काणगंजे आमी तुका अर्गां दिता हांव taking complete control of our vocal cords. आमच्या थळ्या सो नियंत्रण तू काणगंजे अर्गां दिता हांव Thank you for using me mightily to preach your word to these people. तुझ्या उतार या भुरग्यांक वर्त्यापणान प्रसार करून उपयोग करचे पासून आमी तुका अर्गां दिता हांव And thank you आनी अर्गां दिता हांव for everything you have done in our life. हरी एक आमच्या जिवितान केल्या सर उपकारा पासून We thank you and we praise you आमी अर्गां दिता हांव तुजी स्तुती करता हांव in the glorious and mightiest name of Jesus. जेजूच्या वर्त्या आनी महिमेंत नावान Let's all God people say. आमेन 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 So we were studying about what? आमी खंयच्या विशयान शिकोवन आसले हांव काल क्रुसिफिक्शन और क्रॉस हय क्रुसिफिक्शन means what? No, actually we did not study about crucifixion. We studied about Cross. to carry the cross. कुरी सवकोल घेवच्या विशयात आमी शिकोवन आसले हांव Just go to Galatians 6:14 and read in Konkani. म्हाका जाल्यार आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या कुसाची बाडाय शिवाय एर खंयचेय ओडपोन लेखचे म्हाका नाका ताचे मरिफात संसार म्हाका हांव संसाराक कुसायले बरी Praise God. Put it in Passion Translation. That's what we did, right? 6:14. Galatians 6:14 in Passion Translation. You can zoom little bit. Zoom in. Galatians 6:14. Zoom. But God, my only boast is in crucifixion. My only boast is in the crucifixion of the Lord Jesus, a Messiah. In him I have been crucified to his to this natural realm, and the natural realm is dead to me and no longer dominates my life. आमी वाचले येदोळसू म्हाका जाल्यार आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या कुसाची बाडाय शिवाय एर खंयचेय ओडपोन लेखचे म्हाका नाका ताचे मरिफात संसार म्हाका आनी हांव संसाराक कुसायले बरी So yesterday we saw what is that taking up the cross means, denying ourselves.
आमचो कुरीस होवचो म्हणल्यार आमी आमकांच समर्पिल्ले इन्कार करचे. Okay, denying ourselves means what is that ourself? What is yourself? तर आमचेच स्वार्थ आमचेच सेल्फ म्हणल्यार कितें? It is your सेल्फ flesh. म्हणल्यार आमचे रक्त मांस म्हणयेत. It is your flesh. Flesh means it's not this flesh, रक्त मांस म्हणल्यार हांगा खाल्या दोळ्याक दिसता ते न्ही, not the chicken flesh. आमकां कोंबयेचें मांस न्ही. Where Paul says the flesh here is हांगा फ्लॅश या रक्त मांस म्हणल्यार the unrenewed part of your mind. आमचे परिवर्तन जायनासलेले आमचे मन. Okay, unrenewed part of your mind is called flesh. आमचे परिवर्तन जायनासलेले मन जावन आसा फ्लॅश या रक्त मांस. You will see that some part you are doing exactly what the Spirit says. जर थोड्या संगतींनी आमचो आत्मो कितें सांगता आमी तशें करता. In some areas of your life, you literally give up to your flesh and you go and commit a sin. थोड्या संगतींनी थोड्या एरियांनी आमच्या रक्त मांसाक आमी काम करूंक सोडटा ताचे वरवीं आमी पातकाक पडटा. Correct? वय गे You come to the retreat, तुमी you attend, you take notes, you practice, you do everything correctly. तुम्ही रेती घेतात, बसतात, ऐकतात, नोट्स करतात, सरी एक सारखे करतात. But somewhere you would commit something wrong पण थोड्या संगतींनी तुम्ही कमिट वाईट संगती केला and you will fail there again and again and again and again and again. पण त्या जाग्यार तुम्ही परत परत तुम्ही पडून आसात. There should be one area which is in your life that you are falling again, correct? तुमच्या जीवितांत Everyone has that. संगतीन तुम्ही परत परत पडून आसात. So that is the unrenewed part which is going according to the flesh. कित्याक म्हळ्यार आमचे मन परिवर्तन जायनासल्या वरवीं आमी त्या रक्ता मांसा प्रमाणे आमी जी करता. Some might have unforgiveness, जावंक पुरो थोड्यांक ना बक्षणे, some might have anger, थोड्यांक राग, some might have jealousy, थोड्यांक मोसोरो, some might have enmity against your brothers, sisters, whosoever it is, एकामेका भावा बहिणी मध्ये दुश्मनकाई, or it might be a bad habit जावंक पुरो वाईट सवयो, or a bad addiction जावंक पुरो वाईट संगतीचो which is गुलाम, torturing in your life and you fail in that again and again and ते again. आमकां मस्तू बाधा करना आसात आणि त्या संगती वयर आमी परत परत आमी पडून आसात. Correct? That is the unrenewed part, that is flesh. You are going according to what the flesh says. ताचो अर्थ आमचे मन परिवर्तन जायनासल्या वरवीं त्या रक्ता मांसाच्या वंदणे प्रमाणे आमी जे करना आसात. Unrenewed part of your mind. अनरिन्यूड मन Part of your mind. UNREWIND. Unrenewed. अनरिन्यूड मन परिवर्तन करिनासल्या वरवीं या जायनासल्या वरवीं. Okay. So in that area you do exactly what the flesh says. त्या जाग्यान आमी कितें करता आमची रक्ता मांस कितें सांगता तशेंच आमी करता. And that's what we are studying here, how to train yourself to deny those fleshy areas आमी आतां त्या देखून हांगा शिकून आसा त्या संगतींनी त्या एरियांनी कशे ते आमी ना म्हणचे त्या संगतीक and carry the cross. आणि जेजूचो कुरीस उखलून येवचो. या Praise the Lord. आमचो कुरीस उखलून Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. हालेलुया. That's what he is saying. त्या देखून हांगा म्हणटा I have been crucified to this natural world, which is the world. Natural realm, which is the world. हांवें ह्या संवसारांत हांव म्हाकाच कुसायला म्हणटा. And now he is saying this natural world or realm is dead to me and it cannot dominate my life. त्या देखून हो संसार म्हजे वयर मेल्या वरवीं ताणें म्हजे वयर अधिकार सोडूंक जायना म्हणटा. Are you understanding? आतां तुमकां So समजता. Paul is saying, my whole life is crucified with Christ. हांव पाऊल काले म्हणटा म्हजी सगळी जिवीत जेजू क्रिस्ता ते कुसायला And when I raised up with him, आणि ताचे सांगात हांव I'm dead to the natural world. त्या देखून संवसाराक हांव मेला. Praise God. I'm dead to the natural world. The natural world cannot have control over me. त्या देखून या संवसाराक म्हजे वयर कांय कितेंच नियंत्रण ना. That's what denying yourself and carry up the ताका cross. म्हणजे तुमकां असं इन्कार करचे आणि तुमचो कुरी सुकोवन घेवचे. Okay, what is in the world? संवसारांत कितें आसा? Go to 1 John 2:16. पहिले 1 John 2:16. 2:16.
संसारात असलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदोण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तसेच जिविताची पोकोळ दौलत हे सगळे बापातावन न्ही, बागार संसारातावन आयिल्ले. See? For all that in the world can offer us the gratification of our flesh, हांगा बरयला संसारांत असले सगळे रक्तमांसाच्यो वंदोण्यो म्हणून. the allurement of the things of the world. Okay, put in NLT. For the world offers only craving for physical pleasure, craving for everything we see, डोळ्यांची पुसलावणी, and pride in our achievements and possessions. तसेच जीवनाची पोकोळ दौलत These are from the not from the Father, हे सगळे but बापातावन from न्ही, this world. बागार या संसारातावन आयिल्ले. So Paul is saying, I'm died to the physical pleasures. त्या देखून पाऊल कितें म्हणटा, ताच्या रक्तमांसा वंदोण्याक तो मेला म्हणटा. I'm died to what I see. कितें दोळ्याक आले दिसता ताका मेला म्हणटा. I'm pride. I died to the pride which I achieved, या संसाराच्या पोकोळ दौलतेक तो मेला म्हणटा. because I am crucified with Christ. त्याक म्हाका जेजू सांगाता कुसायला. So what he's saying, I'm denying all these things with the help of the Holy Spirit which is inside of me. कित्याक हे सगळ्यो संगत्यो हांव इन्कार करता, कित्याक पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तो पवित्र आत्मा म्हज्या भितर आसा. Your flesh will always do what your senses says. कित्याक आमची रक्तमांसाची कूड केन्नाय आमची पांच इंद्रिया कितें सांगता ते करूंक आशेता. When you are living your life according to your five senses, केदळा हांव ते पांच इंद्रिया प्रमाणे जियेंक सुरू करता, that is, you are living according to the flesh. केदळा तूं रक्तमांसाच्या वंदणे प्रमाणे ते जियेताय. But if you are living according to what the word of God, केदळा तुम्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतात, you are living according to the Spirit. केदळा आत्म्या प्रमाणे तुम्ही जियेतात. So now, when the flesh will ask you to do something, केदळा तुमचे रक्तमांस कितें करूंक तुमकां सांगता, when you deny it, केदळा तुम्ही इन्कार करतात, and when you operate according to what the word of God says, तेन्ना देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे करतात. that is what I have carry my cross and I follow Jesus. असो अर्थ तुम्ही तुमचो कुरीस उखलतात आणि जेजू फाटल्यान येतात. I am understanding this is what Paul is trying to say. Go to Galatians 5:24. हे पाऊलो आमकां सांगोंक आशेता. गलेशियन 5:24. 5:24. जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या ओढण्या आणि आशा समेत कुर्सार मारल्या. And they that are Christ जी कोण have क्रिस्ताची crucified the flesh with the affections and and lust. जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या ओढण्या आणि आशा समेत कुर्सार मारल्या. Put this in compare. Okay. See this. And those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature together with its passions and appetites. Go to the next. AMPC. And those who belong to Christ Jesus, the Messiah, have crucified the flesh, the godless human nature, with its passions and appetites and desires. Are you with Christ? आम्ही ख्रिस्ता संगात आसांगी. Yes. When you are with Christ, केदळा तुम्ही ख्रिस्ता संगात आसतात, then you should deny or crucify the acts of the flesh. त्या सर तर क्रिस्तात असल्या जाल्यार रक्तमांसाच्यो वंदोण्यो तुम्ही कुर्सांक आसात. If you are not denying and saying, I am going or doing exactly what my flesh says, then this verse is not for you, because you don't belong to Christ. You are not carrying your cross. You are doing exactly opposite what God says, and finally you cannot become his disciple as well. जर तर हांव रक्तमांसाच्या वंदण्या प्रमाणे जियेता, हांव इन्कार करूंक तयार ना जाल्यार देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे करिना जाल्यार हांव ताचो शिश जावंक साध्य ना. Are you understanding? Yes, brother. समजता तुमकां? Godless human nature. आमकां दिला जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या ओढण्या आणि आशा समेत आमच्या Doesn't- ओढण्यो आशा हर एक Doesn't have समेत सुर्ख मारली. agape love.
म्हणजे ते देवासारखे सो मोग ना. Nowadays, in the world, so many things are happening. Rape, संसारात जायते वाईट संगत्यो घडतात. human trafficking. Yes. एक रेप करतात. These are godless human nature. अधिकार चलयतात. ते पुरा गॉडलेस. These are the lust of the flesh. हे पुरा कुडीचे ओंदवण्यो जावन आसात पुरा. It's a physical pleasure. हे संसारिक Either- तात्कालिक सुख दितात. Either it gives bodily pleasure जाऊन पुरा तुझ्या कुडीक ती खुशी करतात, or it gives a pleasure of dudu, या पैशात तुका तात्कालिक सुख दितात. which both the pleasure will end up at one point of time. पण हे दोन्ही ओंदवण्यो एक दिस अखेर जातात. After that, your good works only going to decide whether you're going to the heaven or you're going to the hell. ताच्या उपरांत तुवें केल्ल्या बरी कामां निर्धार करता तूं स्वर्गाक येताय की या यमगोडाक येताय. So Paul is saying this flesh is the godless human nature. हे जावन आसा आमचे फ्लॅश रक्तमास जावन आसा देव बिरांत नातलेले एक मनशाचे स्वभाव जावन आसा. Okay, I'll give you another example. हांव तुमकां अनेक उदाहरण दिता. Did disciples were with Jesus for 3 years? जे शिस जिजू सांगाता आसले गे 3 वर्सां. And Jesus was saying to them that I will be crucified and I will be raised from the dead. And he said that. जिजून सांगले की शिसांक म्हाका धरतले कुसार मारतले हांव And he was- मरतलो जिवंत जातलो म्हणून. And he has been crucified आणि and कुसाय he has been raised from the dead. आणि दिसा दिसा उठलो म्हणून सांगले. When the disciples came and saw, आणि शिसांनी येवन पळयले. they could not find his body. तांणी येवन पळयतना जिजूची कूड तांकां मेळो ना. And Maria came and said that Jesus has been crucified. Sorry, resurrected. Okay. मार्ता आणि मरियाने कितें म्हणले जेजू जिवंत जाला म्हणले. So the entire disciples believed, correct? आणि सकड शिसांनी ते पातयेले. No, No, no. except one. एकल्यान मात पातयेले सकडान. Who is that? Peter. No, who is that one did not believe? कोणे एकल्यान पातयो ना. Thomas. आ? Did Thomas was with Jesus all the time? सोमास जिजू सांगत असलो की He was with Jesus. 12 disciples, one of the 12. He was with तो Jesus. 12 एकलो जावन असलो सदां जिजू सांगत असलो. But rest everyone believed that Jesus crucified, री एकल्यानी पातयेले जिजू नु जिवंत जाले. but Thomas did not believe. पण तोमासान पातयो ना. What he said? कितें तो म्हणालो? Only I will put my hand into his wound, then I will check, then only I will believe. ताच्या गायाचेर म्हजो हात गेल्ल्या शिवाय हांव पातयो सोना He is म्हणालो. going according to what he sees. तो खंयच्या गेले कितें दोळ्याक पळयला ताच्या तर्फेन गेलो ताच्या. That is what flesh is all about. ताका म्हणजे फ्लॅश या रक्तमास. Godless गॉडलेस म्हण human येत. nature. देव बिरांत नटलेले मनशाचे स्वभाव. Human nature is godless. कित्याक मनशाचे स्वभाव जावन आसा. Sometimes people say Devarana. you don't have something, they say, right? थोडे पटी सांगतात न्ही मनशाक. Praise God. So, if you denying that works of the flesh, जर तर आमी रक्तमासाच्यो कामां आनी Every day- सदांनीत that is what carrying your cross and following Jesus. ताचो अर्थ जिजू आमचो कुरीस घेवचो आनी जिजू फाटलाव करचो. So you can ask me. त्या देखून तुम्ही म्हणजे So I should not enjoy the life. तर हांवें म्हजो जिवितांत संतोष खुशालकाय भोगूंक ना गी. I should not go there, go here. हांवें थंय हांगा वचून नजो गी. So I should not go with my family. म्हज्या कुटुंबांत थंय वचून नजो गी. Yeah, you can go, you can enjoy, but this is not God is saying. तुम्ही वसा तांचे संतोष पावा ते सांगना देव. God is saying that if you go according to the flesh, then it will be a problem. जर तर देव कितें सांगता म्हळ्यार तुमच्या रक्तमासाच्या वंदना प्रमाणे गेल्यार ती समस्या जाता. You have your own way saying, when I do this, I will be a topmost person. तुम्ही तुमच्या कुशा प्रमाणे तुम्ही चिंता जर तर हांव हे केल्यार हांव वर्तो जातलो म्हणून. But God's plan for you is entirely different. पूण देवाची योजना तुमच्या विशयांत दुसरेंच जावन आसता. For example, उदाहरणाक I was having a different plan that I want to be should have an highest post in my technical field. हांव म्हज्या काम करच्या जाग्यार त्या टेक्निकल फील्डार हांव चिंतलो हांव व्हरत्या उंचल्या स्थानार आसा जे म्हणून. I was thinking that will bring joy in my life. कित्याक तशें जाल्यार म्हज्या जिवितांत संतोष वाडटलो म्हणून हांव चिंतलो. But God has a different plan for me, पूण देवाचे योजना म्हणजे ते दुसरेंच आसले. which brings joy
everlasting joy in my life ताणे ससनाचे ससनस तो आनंद म्हज्या जिवितान हाडच्या बसवतो by preaching the word of God. कशे देवाचे उतार दिल्ल्या वरवीं. If I would have been gone according to my plan, जर तर हांव म्हज्या योजने प्रमाणे गेल्लो तर definitely with the salary, with the level I was, if I am right now working, I would have get definitely 20 lakhs plus as a yearly income. जर तर हांव त्या प्रमाणे म्हज्या खुशा प्रमाणे गेले तर वर्सांत 20 लाख खंडीत इन्कम मेळटे. But that money will not bring joy. पूण तो पयशे म्हज्या जिवितांत आनंद हाडूंक Who शकना. knows? I would have been dead and gone. कित्याक म्हाका कोणाक कळीत आसा हांव मरून येता आसलो इतलो But वेळ. God has a different plan and brought me here, देवाचे एक दुसरे योजन असल्या वरी देवान म्हाका हांगा पोवन हाडले. which gives an everlasting life, everlasting joy. ससनाच्या ससनाचो आनंद दिवच्या बसोत. That is what? Carrying the cross. ताका म्हणजे आमचो कुरीस आमी उखलून घेवचो. When I struggle with something in my life, आमच्या जिवितांत आमी थोड्या समस्या अडचणींत आसतना the devil will come and say to me, सैतान येवन म्हणजे लागी म्हणटालो see, you choose this path. That's तुवें what you are struggling. तुवें ही वाट विसरल्या वरवीं तुबळे समस्यार पडलाय. If you have been choose to work in an IT company, you have been enjoy with the people like car, this and that, going here and there. जर तर तू IT कंपनीचे विसरून केले तर आज तू बऱ्या तरान आनंद आसतो असलोय. But I lose my joy forever. खंडीत जावन म्हजो ससनाची तो आनंद हांव वगडायता आसलो. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Nowadays, what's happening? आतां कितें जावन आसा? Every day hearing the news, केदाळा आमी सरी एक दीस खबर आयकता हांव. AI is replacing so many jobs. AI ते येवन खाले जाला जायते कामां पुरा And every day when people get into the company, आनी एकलो हर एक व्यक्ती कंपनीक वता. so much of fear when the access card will work or not. येता हे एक्सेस कार्ड काम करता की ना की म्हण. That's the situation of this world. कित्याक आतां ह्या संवसाराची परिस्थितीन But पावल्या. whereas me or the team, जर तर हांव आनी म्हजे संगाती we are fully depending on the provisions of God. केदाळा आमी देवाक संपूर्ण वंदून आसा. We don't depend on the worldly economy. आमी संसाराच्या आर्थीकपणाक आमी वंदून ना. We depend on God. We depend on God's economy. आमी देवाच्या आर्थीकपणाक आमी वंदून आसा. That's what we see. You see, the retreats are free. त्या देखून आमचे रेतुऱ्यो पळय हरी एक धर्मार्थ. Everything is free over here. हरी एक तुमकां धर्मार्थ. We don't charge anything. Anywhere we conduct retreats, we don't charge anything. आमचे रेतिरी जाल्यार हरी धर्मार्थ असतात. We learn from our spiritual father, Papa Johnson, कित्याक आमी ब्रदर जावन शिकले हांव हेच पुरस नियमा. and we follow his footsteps. आनी आमी ताच्या वाटेर चलता. And you have to believe, you are believers, there is no lack in any areas of our life. आमकां कळीत आसा आमच्या जिवितांत खंयच्याय जाग्यार आमकां कांय कितें सुणेपण आसना. When we crucify the flesh, केदाळा आमी आमचे रक्त मांस आमी कुसायता. it is going to be a difficult task. ते खंडी जावन ते कश्ट आसात. It's not easy, तितले सुलाभ ना. but still जाल्यार you obey and do, केदाळा तुमी विधेयपण दाखोवन करतात. your life will be supernatural. खंडी जावन तुमचे जिवीत अलौकिक जाता. Okay, write down this line. आता बरें या. Crucifying, denying yourself means आमकां इन्कार करचे म्हणल्यार denying yourself means म्हाकाच इन्कार करचे म्हणल्यार you are truly believe that God's plan आमी देवाचे योजन आमी सतमानचे खरेपणी सतमानचे जावन आसा. you truly believe. No, denying yourself means we are to truly believe आमी खरेपणी सतमानचे that's God's plan for us देवाचे योजन आमच्या जिवितांत better than anything we dream up. आमी कितें आशेन आसा ताच्या की वर्ते म्हणून आमी समजून घेवचे. God's plan for us is better than God's plan for us is better than anything we dream up. आमी कितें आशेन आसा सपनेन आसा ताच्या की देवाचे योजन वर्ते म्हणून आमी सतमानचे. Okay, we dream up. We bow our heads. We bow our heads आमी in surrender to His will. आमी आमची तकली बागोवची आनी आमी आमची तकली बागोवची ताच्या कुशेक आमी आमची तकली बागोवची जावन आसा. We bow our heads
in surrender to His will. आमी तेकली बगावन ताच्या कुशेक खाल जावनचे जावन आसा. Surrender to His will. Okay, next line. We should be focused. We should be focused first and foremost on the joy that is to come. त्या देखून आमचो ध्यान जावंक आसा देवान तो दिल्लो अति वर्तो आनंद. We should be focused first वयर जावन आसा. and foremost. We should be Ati focused त्या आनंद वयर जावन आसा. first and foremost on the joy that is to come. We should be focused first and foremost on the joy that is to come. पहिलो आणि Joy that is to come. Joy that is to come. Okay, denying yourself means you are believing that God's plan is better than your plan. How many agree to it? आमकां असं इन्कार करचे म्हणल्यार आमच्या योजनाचे की देवाचे योजन वर्ते म्हणून सतमानचे पातयोंचे. कितले जण पाती येतात? Your plan might be, when I go to ship job, I can get so much of money. तुमचे योजन जावंक पुरो जर तर हांव शिपाच्या कामाक गेल्यार म्हाका जायते पयशे मेळटले Correct. म्हणून वय गे. But if you go into the ship in the middle of the sea, पूण ती शिप त्या उदकाच्या मध्ये येताना and then you will check, oh my God, I unknowingly I came to this job. त्या वेळा तुम्ही सांगतात म्हाका कळीत नसताना हांव कामाक आयलो म्हणून. Correct? वय गे. So before you are deciding anything, it's better to consult with the Holy Spirit. Am I doing in the right way? त्या देखून कितेंय करच्या पयले म्हज्या जिवितांत पयले हांवें पवित्र आत्म्या लागीं विचारिजे हांव हे सारक्या रितीन देवाच्या उतरा प्रमाणे करून आसा गी म्हणून. I was reading a testimony. हांवें एक साक्ष वाचली जावन आसा. Okay, there was an investor. ते इन्व्हेस्टर Investing. इन्व्हेस्ट करतलो मनीस पैसे बरा Okay. कामाक बसतो. He has never lost even a single cent in his business. ताच्या जिवितांत येदोळ म्हणसर एक पयसो समेत ताणें वगडावना. How it is possible? कशें साध्य जालें तें? Correct, but how it is possible? कशें तें साध्य जालें? Every investor definitely will lose money somewhere or other. जो कोण वेव्हारांत घालता पैसे खंयच्यानी खंयच्या ताका लुकसाण But जाता. he is saying, I never lost any money. तो म्हणटा म्हज्या जिवितांत येदोळ म्हणसर एक पयसो हांवें वगडावना. How? कशें? Before investing, केदळा तो काय म्हणटात वेपाराक दुडू घालता. or the people coming with the plans, कोण लोक येता योजना काणून he will go and sit with the Lord. पयले तो सोम्या सांगाता बसता. And unless the Lord says to do, जर तर सोमी केदाळा म्हणसर सांगू कर म्हूण सांगता he will not do it. तो करिना तितले म्हणसर. Sometimes थोड्या फावटी the investment might be getting billions of dollars, जावंक पुरो जायतो मिलियन तांतून डॉलर्स फायदो आसा. but the Holy Spirit will say no. पूण पवित्र आत्मा काले म्हणटा नाका करनाका. Sometimes it would be a dead investment. When I invest my money there, that's it. It won't come as return to me. थोड्या फावटी काले जाता जर तर हांव हांगा पयशे गेल्यार ते म्हाका फाटी येनात. But Holy Spirit will say to go and invest over there. पूण त्या वेळार पवित्र आत्मा काले म्हणटा थंय वचून पयशे घाल. He gets the profit. त्या जाल्यार थंय जावन ताका फायदो येता. When some people invest in which it would become so much of billions, कोण जर थोडे व्यक्ती त्या जाग्यार घालून जायतो दुडू येता फाटी. they lost everything. पूण काले जाले तांचे पुरो ते उगडायतात. So always remember, God's plan is better than your plan. त्या देखून सदांय आमी उडास दवरिजे देवाचे योजन आमच्या योजनेक वर्त्या जावन आसता. Even you are going out for a tour with your family, जावंक पुरो तुमच्या कुटुंबा सांगाता तुमी टूराक येतात. you have 5 or 6 places. जावंक पुरो 5 या 6 जाग्याक Surrender it to the Lord and ask the Lord where to go. सोमिया लागीं सांगा आनी समर्पी आमी खंय वसाजे म्हणून. The Lord will give you a place केदाळा सोमी तुमकां सारको जागो दाखयता and you go over there. आमी तुमी त्या जाग्याक येतात. Even though some people would have said, oh, you going there, oh, nothing is there, but Lord says that you go there, you should go. केदाळा थोडी लोक सांगूंक पुरो त्या जाग्यार येता थंय कांय ना म्हणून पूण सोमी सांगल्यार तूं त्या जाग्याक तुवें वसाजे.
Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Because scripture says कित्याक देवाचे उतर सांगता God will give much more than that what you are dream or expecting. देवाचे उतर सांगता कितें मागताय कितें आशेताय तू कशें स्वप्नायताय ताच्या चड आनी चड तो दिता तुका. God will always take you to the place where you can experience His joy in your life. देव तुका असल्या जाग्याक वापरून वता की तुज्या जिवितांत तूं तसो आनंद अनुभव करूं. But many a times what we do, we go and do everything of our own self intellect. जायत्या फावटी आमच्या समजणेक आल्या बघता ते आमी वचून आमच्या खुशा प्रमाणे करता. Even we go for a tour, जावंक पुरो आमी टुराक येता. we spend so much of money आमी जायतो दुडू खर्च करता. and we don't enjoy there and we come back as with a sad faces. कोण कांय तांतून आनंद सुख आनंद आसना संतोष आसना तशेंच बेजारान फाटी येता. Praise God. प्रेज गॉड. So everything you have to sit with the Lord and ask Him what I have to do. तातूंत हरी एक संगतीक सोम्या सांगता बसाचे आमी कितें करीजे म्हणून विचारीचे. So you have to surrender to His will. I'm just giving an example. कित्याक आमी आमची खुशी ताका आमी समर्पण सरेंडर करीचे. His will is always better than your will. कित्याक ताची खुशी तुमच्या खुशाच्या वर्ते जावन आसा. You have to focus on the joy which God is giving to us. त्या देखून ताणे दिवच्या त्या आनंदाचेर तुमचे ध्यान आसूंक जाय. That can be done only when you deny or crucify the flesh. हे केदाळा जाता म्हळ्यार तुमच्या रक्त मांसाच्या वंदोण्याक केदाळा तुमी कुरसायतात या इन्कार करतात. Are you understanding? आता तुमकां समजता. So this will be definitely foolish to the worldly people. पूण संसारी मनशाक एक पिशेपण दिसता. Okay, that's what Paul says. त्या देखून पाऊल सांगता. Go to 1 Corinthians 1:17 and 18, KJV. 1 Corinthians 1:17, 1 and- Corinthians chapter 1, 17 1:17 and 18. पविस्तान दिवन म्हूण पविस्तान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडले न्ही. म्हाका धाडलेले सुवार्ता परगट करूंक 17. ते क्रिस्ताच्या कुर्साचे बोळ नपैस जायनाशे मनशाच्या जणव्याच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हाका धाडले. नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. पूण बाचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात. So what he's saying here, for Christ sent me not to baptize out, to preach the gospel, not with the wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. पविस्तान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडले न्ही. म्हाका धाडले सुवार्ता परगट करूंक तेय क्रिस्ताच्या कुर्साचे बोळ नपायस जायनाशे मनशाच्या जणव्याच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हूण म्हाका धाडले. What he's saying here is, I can come and preach. तो कितें म्हणटा, हांव येवन हांगा शिकोवन दिता. I can preach with human wisdom or with God's wisdom. हांव येवन हांगा शिकोवन दितना म्हज्या जाणवाय उपयोग करूंक जाता या देवाची जाणवाय उपयोग करूंक जाता. If it is a human wisdom, जर तर ही मनशाची जाणवाय तर what I am preaching does not affect you. कित्याक जर तर हांव मनशाच्या जाणवायेन हांव परगट करता जाल्यार कांय तातूंत परिणाम आसना. If it God's wisdom, जर तर देवाच्या जाणवायेन परगट करता definitely it will affect you. खंडीत जावन ताचो परिणाम तुमचेर आसता. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, am I preaching with God's wisdom or human wisdom? हांव देवाचे उतर परगट करता संसारी मनशाच्या जाणवायेन की देवाच्या जाणवायेन. I want to give so many beautiful topics, हांव जावंक पुरो जायते विशयान शिकोवंक पुरो. fabulous topics, व्हडले बरे बरे विशय शिकोवंक पुरो. but the Holy Spirit will teach me, पूण पवित्र आत्मा म्हाका शिकयता. no, you have to give this topic, पवित्र आत्मा काले म्हणटा तूं ह्या विशयान शिकय म्हूण. which is very, very important. त्या कित्याक हे जावन आसा वर ते गरजेचें म्हूण. So if I say to the Holy Spirit, no, this is boring and this I will not do, but you know this topic is very interesting, I'm going and doing, Holy Spirit will not do anything. You can go and preach, but nothing will be changed. जर तर हांव पवित्र आत्मा सांगून हांव करिना जाल्यार हे बोरिंग आसा टॉपिक, हे बारी विशय केल्यार पूण पवित्र आत्मा कांय करिना ते कांय बरेपण जायना. There was a preacher ते एक व्यक्ती आसलो देवाचे उतर परगट करतलो. of a congregation. एका सभेक तो शिकयतालो. He called another preacher to his congregation for the youth retreat. ताणें युथ रितीले अनेक शिकोंडाराक आपोवणे दिले.
Okay, and the other preacher was so excited, तो भारी उत्साही जावन आसलो अनेक शिकोंडार and he selected the topic what to preach to this youth, कित्याक ह्या युवजनां खंयचे थंय शिकयचे म्हणून ताणें पयलेच निर्धार केल्ले and he came to that church आनी तो त्या सभेक आयलो and preached the word of God आनी देवाचे उतर प्रगट केले from morning till evening. सकाळी जावन सांजे म्हणसर You know what happened? आनी कितें जालें कळ्ळें All तें? the youth were sitting like this. आनी हरी एकले अशें चिंत आयकताले They did not understand even a single thing what he was teaching, ताणें कितें सांगलें एक विशय तांकां कळ्ळी जावना and he could see that आनी no one could understand what is that all about. कितें पळोवंक गेल्यार तो कितें सांगता म्हण कोणायकी तांकां कोणायकी कळीत ना So he came to his prayer room. तो ताच्या उपरांत ताच्या मागण्याच्या रुमाक फाटी आयलो He asked to the Holy Spirit आनी पवित्र आत्म्याक ताणें विचारलें where I went wrong. खंय हांव चुकोवन गेला The Holy Spirit revealed two things. पवित्र आत्म्यान दोन संगत्यो सांगल्यो First of all, पयल्यान पयलें I've arranged some other person to preach to that youth. ह्या जाग्यार अनेक व्यक्तीक हांवें निर्धार केल्ले शिकोवंक You came in between, तूं ताच्या मदें आयलोय but it's okay. पूण ना Did you ask me what to preach over there? तुवें विचारलें की म्हजे लागीं कितें शिकयचें म्हणून You went with your fabulous teaching to attract the people. तुवें तुका कितें पसंद आसा तें शिकोवन काणकोण लोकांक आकर्शीत करूंक पळयलें Lest the cross of Christ should be made none effect. त्या देखून कुर्साची क्रिस्ताची कुरिसाची सकत ताई कांय परिणाम घालूं ना So the preaching made no effect because Christ, the cross, was not preached. कित्याक म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा विशयान शिकोवन नाटल्या वयले कितें सुद्दां परिणाम नाटलो So it's this carrying the cross or denying yourself, it's not only work with you, it's also work with us who are preachers as well. आमकां इन्कार करचे आनी कुरीस उकोवन घेवचो खाली तुमकां मात न्ही आमकांय तें लागू जाता Go to verse number 18 now. 18 For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. नासाक वर्तले वाटेन चलतल्यांक कुसाचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बचावेक वर्तले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे समर्थेची रुजवात Put in NLT. 18 NLT. The message of the cross is foolish, those who are headed to destruction. But we who have been saved know it is the very power of God. नासाक वर्तले वाटेन चलतल्यांक कुसाचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बचावेक वर्तले वाटेन चलतले आमकां तो संदेश देवाचे समर्थेची रुजवात So what is that cross? तर कुरीस म्हळ्यार कितें कोणसो तो कुरीस That cross is carrying a message. त्या कुर्सार एक संदेश आसा What is that message? तो खंयचो तो संदेश Die to yourself. तुका तुज्या स्वार्थाक तुवें मरचें Crucify your flesh तुज्या रक्ता मासा कुसावचें and follow Jesus. आनी जेजूचो पाटलाव करचो The people who are heading for destruction, it will say foolish, it will be foolish. ह्या संवसारांत जर डिस्ट्रक्शन असल्या मनशाक ते रियेक ते पिशेपण दिसता They will say we are leaving rocket to Mars, Saturn, Venus, Sun, this and all, and you're still believing the Lord. आमी ते सांगतात आमी त्या ग्रहांत मार्स त्या ग्रहांत आमी पुरा जीवन आसा तुमी आतां सांगून आसात जेजू विशयांत देवा विशयांत सैताना विशयांत So who created those planets? तर हे पुरा कोणे रचले जावन आसा Who created the universe, galaxy? हे सगळो संसार अंतराळ आज संगत्यो कोणे रचल्यो So they're heading to destruction, they will say it is foolish. त्या देखून तांणी म्हणटा ते पुरा पिशेपण म्हणटा But when you die to your flesh, त्या दाळा तुमी तुमच्या रक्ता मासा and when you मरतात carry the cross, आणि तुमच्या कुरीस वयतात काणगेतात and when you follow Jesus, आणि जेजू पाटलाव करतात you will experience his true agape love in your life, तेन्ना तो जेजू देवा सारकेसो मोग तुमच्या जिवितांत अनुभव करतात and you will say to others, आणि तेन्ना हेरांक तुमी सांगतात you know, because of this cross कित्याक म्हळ्यार ह्या खुर्सा वरवीं is the very power of God हे देवाची एक लोली सकल जावन आसा that brought salvation to me. Sorry. याच्या वरवीं म्हाका सल्वासा मेळ्ळे Praise the Lord. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So that cross is the instrument of salvation. त्या देखून एक कुरीस एक हातेर जावन आसा सल्वासावाचे But all these things can happen only when you experience this
cross in your life. केदळ आमच्या जिवितांत कुरिस का आम्ही अनुभव करता तेन्ना मात हे पुरो आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक जाता. You cannot attain that joy unless and until you go through the suffering. जर तर तुमच्या जिवितांत कस समस्या ना जाल्यार तो संतोष आनंद अनुभव करूंक जायना. Cross is the symbol of love, कित्याक कुरिस एक गुर्त जावन आसा मोगासो, and also cross is the symbol of suffering. तितलेच न्ही कुरिस एक गुर्त जावन आसा कश्टाचो. Next time when you go into the church and you see the cross, Jesus in that, केदळ तुमी इगर्जेक वचून कुर्सार त्या जिजूक पळयतात, two things you have to remember. दोन संगत्यो तुमी उडा साडीचे. One is एक जावन आसा the love of God who sacrificed his son for me. देवाचो मोग ताच्या पुताक आमच्या पासून तो सॅक्रिफायस केल्लो. The second thing is दुसरे संग जावन आसा the sufferings Jesus went through because of me. जेजून फुल सोसले कस कोणा पासून ते म्हजे पासून. Praise the Lord. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So Hallelujah. we are living a joyful life. It's because of Jesus who died on the cross for us. कित्याक आमी ते संतोष आनंदाचे जिवी जीवन आसा म्हणल्यार जेजून आमच्या पासून कश्ट मरण त्या कुर्सार सोसले वरवी. So if someone comes against you, जर तर आता कोण आमचे विरोध येता, and when you love them with whole heart, केदळ तुमच्या सगळ्या काळजान तुम्ही ताचो मोग करतात, you are going to experience suffering. तेदळ तुमच्या जिवितांत खंडीत समस्या आसात, कश्ट आसात, But don't stop. पूण रावय नाकात, Just move forward. मुखार वसा, Don't give up. सोड नाकात. And while you're reaching the end, केदळ तुम्ही त्या निमाण्यांत पावतात, you will experience that joy. तुम्ही अनुभव करतात तो आनंद. Okay, go to Hebrews 12:1. एब्रियो बारो अध्याय पहिली वळू. Hebrew Check for the translation which say perseverance. तर आमचेच विशयांत कितें म्हणचे Go to compare. एकुपान वेडो गल्ले बरी भावार्थाचे इतल्या साक्षांनी आमच्या भोवतणी वेडो गला असता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी कान उडोवया. Compare. आमकां रेवड गेल्ल्या पातकातावन सुटोवन आमी दवोंक धरलेली वाट Come down. तिरासणेन दवया. No, I need the word perseverance. Go up. Other translation. This endurance is there, right? Instead of endurance, I need perseverance. No, bro, you have to go to compare. Go to next. Next. Go, move up. Persistence. Arey, go to the next translation. AMP, NIV is there. Or go to NIV. Persistence. Okay, come down. Okay, down. Okay, down. Come down. No. You went for 3. I want 12:1. 12:1. 12:1. Persistence. Go to NIV. And Zoom it. perseverance. Okay. Therefore, since we are surrounded by such great cloud of witness, let us throw everything that hinders and the sin that so easily entangles us. Let us run with perseverance the race marked out for us. पुढे हांगा बरयला तर आमचेच विशयांत कितें म्हणचे एकुपान वेडो गेल्ल्या बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोवतणी वेडो गेला असता आमचे वयले पातकाचे वजन आमी खाण उडया. आमकां रवड गेल्ल्या पातकातावन सुटून आमी दवोंक धरलेली वाट तिरासणेन दवया. Let us run with perseverance the race marked out for us. What is the meaning of the word perseverance? दवोंक धरलेली वाट तिरासण दवया. तर तिरासण म्हणल्यार कितें? Concentration, okay, but not really what I'm looking out for. Perseverance. कोंकणीर तिरासण गे तिरासण दिला. तिरासण दिला न्हू न्हू. No word for Konkani perseverance? तिरासण. Tirasang. What do you mean by the word perseverance? तिरासण गे
नाही कोणसा नाही परसिव्हिरन्स. Much more than that concentration. Zanway. Huh? Zanwave. No, I'm not asking Konkani meaning. I'm asking what is the meaning of the word perseverance. परसिव्हिरन्स म्हणल्यार कितें? परसिव्हिरन्स Huh? Okay. Even if it is difficult, continuously. Okay, near it to that. Perseverance means never give up. तिरासन म्हणल्यार Kalchani. सोडणू नेवर Never give up. Kadale son kalchani. केदीस सोडून दिवचे नाही. केदीस Kadins. केदीस सोडून दिवचे नाही. Never give up. That's what perseverance. That's what he says. Now you translate this. परसिव्हिरन्स म्हणल्यार केदीस सोडून दिवचे नाही. And let us run, Letters. never give up the race marked out for us. त्या देखून आम्ही आम्ही धावोंक धरलेली वाट तिरासणेन आम्ही धावया म्हणटा देवाचे उतार. So when you operate in God kind of love, केदळ आम्ही देवासारख्याच्या मोगान मेटा काडटा हांव. definitely there's going to be a suffering. खंडी जावन ते कस समस्या आसात. And when you don't consider that suffering, but we are focusing only on the end result, that is joy, जर तर तुम्ही तुमचे ध्यान त्या कष्टाचे दवयनात बगार त्या देवाच्या आनंदाचेर दवरता तर and when you run that race with perseverance, त्या तिरासणेन तुम्ही धावोंक धरली वाट धांवता तर definitely the end result will be supernatural. खंडी जावन ताची निमाणी फलितांश अलौकिक आसतले. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. What? Okay, go to the next verse. 12:2. Now see, here he says in the second part of the scripture, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. हांगा बरयला आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसया तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखीन आसतना कुर्साचे मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आता तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. So following Jesus means fixing the eyes on him. What he is saying? The end result is he has to sit on the throne of God. कित्याक ती निमाणे फलितांश जावन आसा त्या देवाच्या सिंहासनार बसचे. Yes or no? वय की नाही? But to reach that place, what he went through? पूण ते जाग्यार पावचे जाल्यार ताणें कितें केलें? He endured the cross, suffering, Suffering of cross. scorning its shame, which means he did not consider, despised. He did not consider the shame. He was hanged on the cross naked. ताणें आपणाक लाभून आसले आनंदा खातीर लज म्हूण लेखीन आसतना कुर्साचे मरण मरूंक तो And after going through all these things, he sat down at the right hand, the throne of God. कुर्सार आपणाची लज पुरा दिल्या उपरांत वगडायल्या उपरांत तो देवाच्या उजव्या कुशीन सिंहासनार बसलो. So for us, want to experience that joy, what God mentioned over here, देवान कितें बरयला तो आनंद आमच्या जिवितांत अनुभव करीचे तर definitely you have to go through the sufferings. खंडी जावन आमच्या जिवितांत कष्ट आसात. But that suffering is it for God's sake or it is for your own sake? पूण सवाल कितें म्हळ्यार हे जेजू खातीर की देवा खातीर की या तुज्या खातीर? Suffering can be two types. दोन तमण्याचे सफरिंग या कष्ट आसात. Am I suffering for God's sake or am I suffering for my own sake? हांव देवा खातीर कष्ट जाता की म्हज्या खातीर हांव कष्ट जाता. When the sickness comes केदळा पिडा येता and you can say, आनी आमी म्हणटा I am suffering. हांव कष्ट जाता, That's wrong. ते सारकें न्ही. That's not at all suffering. ताका म्हणटा कष्ट म्हणनात. But if you're suffering for gospel's sake, जर तर तुम्ही देवाच्या उतरा पसत कष्ट जातात that's what suffering is all about. ताका म्हणटात देवा खातीर तुवें कश्ट Jesus went through the suffering for our sake, not for his own sake. कित्याक जेजून आमचे पसत कष्ट असले न्ही ताचे पसत. So the Bible is teaching, you also will be suffering ताका पवित्र पुस्तक सांगता तुमकां कष्ट दोगजोनी आसा for others' sake. कित्याक हेरां पसत. That is what carrying the cross. ताका म्हणजे तुम्ही तुमचो कुरीस उखोवन घेवचो. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sickness is not a suffering. उडास दोरा पिडा एक दोगदोनी कष्ट न्ही. You have to take authority over the sickness and you have to cast it out. कित्याक त्या पिडे वयर तुम्ही अधिकार उपाय करीचे आनी ताका धांवडायचे. Okay? Understanding? समजालें? Okay, write some lines now.
Okay, go to 20 Corinthians, 1 Corinthians 1:18, 22. Corinthian 1 Corinthian 1 Corinthians 1:22. 1. वय जुदेव खुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी कुसायला क्रिस्ताक परगडतांव. जुदेवांक तो एक अडकळ आणि हेर जातीच्याक तो एक पिशेपण. Jews demand miraculous signs and Greeks look for wisdom. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. Did Anisha was preaching today about the law? आयच्या सकाळी Jews and Greeks were trying to do everything out of law. अनिशान शिकयले की मोग नसताना Yes or no? परिजेव आणि So what she said, Jews and Greeks, they are focused only on law-based activities. कित्याक म्हळ्यार जुदेव आणि ज्यूस अँड Greeks. ग्रीक पुरा कशे करताले म्हळ्यार नियमशास्त्रा प्रमाणे जिवंक सोदताले. They do something and they look for wisdom and miracles. ते काले करताले त्या देखून जाणवाई अशे जाले ते. But what Paul is saying, I preach how Christ is crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. 24. But to those whom God has called, both Jews and Greek, Christ is the power of God and the wisdom of God. वय जुदेव खुणा मागतात, ग्रेक जाणवाय सोदतात, पूण आमी कुसयला क्रिस्ताक परगडतांव. जुदेवांक तो एक अडकळ आणि हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशे हेर जातीच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आणि देवाची जाणवाय. Don't go behind miracles and signs. त्या देखून अद्भुत खुणा फाटल्यान तुम्ही वसा नाकात. Miracles and signs will happen automatically when you seek God and the wisdom of God. केदाळा अद्भुत कार्य जातात म्हणाल, केदाळा तुम्ही देवाची जाणवाई सोदतात, त्या दाळा अद्भुत कार्य आपलेच जातात. Go to Proverbs 22:6. प्रोव्हर्ब्स मुनियो 22:6. 22:6. सारके वाटेन सोलोंको चेड्याक शिकय, म्हातारे प्रायर लेगोन तो ती सांडसो ना. Put in MPC. Uh, 6. Okay, AMP. 22:6. Proverbs मुनियो 22. Okay. Train up a child in the way he should go, teaching him to seek God's wisdom and will for his abilities and talents. Even when he is old, he will not depart from it. सारके वाटेन सोलोंको चेड्याक शिकय आणि म्हातारे प्रायर लेगोन तो ती सांडसो ना. देवाची जाणवाई ताका शिकय अँड विल एबिलिटीज अँड टॅलेंट्स, आणि ताची सामर्थ्य आणि ताची तालेंता तेन्ना तो म्हातारे प्रायर समेत काय म्हणटा लेगोन तो ती सांडसो ना. So, most of the time, what we are doing is we hear a testimony and we go behind the miracles and we go behind the signs. जायते पटी आमी काले करता म्हळ्यार साक्ष ऐकता हांव, त्या साक्षे फाटल्यान येता हांव, त्या अद्भुता फाटल्यान येता हांव. But we miss the power of God and the wisdom of God. पूण देवाची सकती देवाची जाणवाई आमी उगडायता हांव. To seek God, ती देवाक सोदूंक that is also the works of the flesh. ते जर आमी तशें करता हांव जाल्यार हांव ते पुरा रक्त मांसाच्यो कामां जावन आसा. See, I'll tell you, हांव तुमकां सांगता, if some miracle happened to me, जर थोडी अद्भुता म्हज्या जिवितांत जाली, this is my experience. तो म्हजो अनुभव. You cannot take the same and do it for you. हांवें म्हाका कितें जाला ते तुमच्या जिवितांत जाता म्हणून करूंक जायना. You can sit and ask the Lord, तुवें सोम्याल सांगता बसून विचारीचे, Lord, you tell me now this person has received his healing or miracle. सोम्या ह्या व्यक्तीन स्वीकार केला की हे अद्भुत आसा रे. Now you teach me how to get the same thing
for me, but in your own way. कशें ताका मेळ्ळा म्हाका तुज्या प्रमाणे तुज्या कुशा प्रमाणे म्हाका शिकळीत कर कशें म्हजे जिवितांत अनुभव करूं. He will teach me in a different way. तो दुसऱ्याच वाटेन तुमकां शिकयता, He will teach him in a different way. म्हाका तो दुसऱ्याच वाटेन शिकयता, He will teach you in a different way. तुका तो अनेक वाटेन शिकयता. So, what our ideal work is to seek God wisdom कितें गरजेचें म्हळ्यार देवाची जाणवाय सोदचे and will for His abilities and talents. ताची खुशी आनी ताची सामर्थ्य आनी ताचे तालेंत. Our abilities and talents has to match God's wisdom. आमची सामर्थ्य आनी आमचे तालेंत देवाच्या जाणवायक तुलन या सारखे आसाचे. I was teaching this an hour before for an Adelaide team in Zoom. हांव आतां आयडिलँड झूमांत हांव हे विशयान शिकून आसलो. Okay, the Lord taught, the Holy Spirit remind me, use that scripture now. पवित्र आत्म्यान म्हज्या मतीक आतां उजवाड गेले उपयोग करूंक. When you have your own talents and abilities, correct? तुमकां तुमचेत एक तालेंत आसा, तुमचेत एक सामर्थ्य आसा. You have to cross check whether it's matches with the wisdom of God. रियेक तुमकां कितें दिला त्या देवाच्या जाणवायक मॅच जाता की या तुलान जाता की पळोवंक आसा आमी. I'll give you an example. It's for an example for us to study, and I'm not criticizing anyone here. एक खाली उदाहरण जावन आसा कोणाय की बोट दाखोवन दुसरोंक न्ही. There is a praise and worship. There is a beautiful singers, two singers in the world which can write and compose songs. One is Don Moen, and one is Michael Jackson. एकलो मायकल जॅक्सन. तांणी Both of them are there. कंपोज करताले रियेक. They can write lyrics, तांणी लिरिक्स बरयताले, they can compose song, कंपोज करताले and they can do live sessions, stage sessions and आनी all. लाईव्ह आनी प्रोग्राम हर एक करताले ते. What happened to Michael Jackson now? कितें जालें मायकल जॅक्सन? That is not, it's not for us. Okay, that is. What happened? You know what happened to him? कितें जालें ताका निमाणें? How he struggled. कशें तो कश्टांत पडलो. What about Don Moen? डॉन महिना कितें जालें? Still now he is singing and glorifying and thanking the Lord. तो आजूनी देवाक स्तुती करता, आराधन करता. So does his abilities match the wisdom of God? त्या देखून तांची कितें देवान दिली ताका तालेंत या सामर्थ्य देवाच्या जाणवायक तुला सारखी असली. So when your abilities and your wisdom and does not match the talents does not match the wisdom of God, you are going according to the flesh. जर तर तुमची जाणवाय तुमची तालेंता कितें दिला देवाच्या जाणवायक ती एक जायना जाल्यार तुमी रक्त मासा प्रमाणे असतात. Okay, my son wants to learn piano. म्हज्या पुताक आशा असली पियानो शिकोवंक. He is in the 3rd grade now. तो 3ऱ्या क्लासीर. And we were searching for so many classes. आमी जायते क्लास सोदून असले. And all other classes they are teaching cine songs. हरी एक क्लासीन सिंग which song? Cine songs. Cinema songs. Cinema songs. And the lyrics are so we cannot open our mouth and say. कित्याक ताची बरोबर लिरिक्स इतली बरी नात आमच्या तोंडार उसारूंक जायना. Okay, and we as a parent doesn't want him to go into that model. त्या देखून आमी आवय बापायक आशा आसा त्या ताका ताणें वचून वचो म्हणून. So we were searching and searching. We got one master. पूण म्हाका सोदून एकलो मेस्त्री मेळ्ळो. Who is a praise and worship leader in his church. तो एक आर्ग स्तुती करतलो इगर्जेंत. And he is teaching him. तो ताव शिकयता. And first point he said that ताणें पयले विशय कितें सांगलें म्हळ्यार I will teach according to the Trinity University, that is the grade exam. हांव ट्रिनिटी युनिवर्सिटी बरी म्हण हांव शिकयता. And apart from that I will not teach any cine songs. If that okay? आनी थंय जर ताच्या बदला खंयची हांव सिनेमाचे सॉंग शिकयना. You can join your son. जर तर शिक्षक करता जाल्यार तुवें जॉइन जावेत. And we are so happy because we are looking out for that kind of fun. कित्याक आमी Class. त्याच नेमाचे मेस्त्रीक आमी सोदून आसले. Does this ability and talents match the wisdom of God? आतां ताका दिल्ली ती सामर्थ्य आनी ताचे तालेंत देवाच्या जाणवायक सर जाता की सर जाले की automatically they will flourish. You don't need to do anything. तेन्ना तुमी ताच्या फाटल्यान कांय करीजे म्हणना ते अभिवृद्धी जावन येतात. You need to teach them to seek God's wisdom. ताका तुमी शिकयचे भुरग्यांक देवाची जाणवाय सोदूंक. But if you don't do, you are going according to the flesh. जर तर आमी ते करिना जाल्यार आमी रक्त मांसाच्या वंदोण्या प्रमाणे येता. Praise the Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So now we are going to exchange one. Yeah, we will have another translator now. Praise God. Thank you, Jesus. Okay, are you understanding? Clear? समझा लेंगे. Mute. It's mute.
समजालें गी Why you are seeing like that? I haven't seen her before. पळो ना गे म्हाका तुमी वाचे पयले You are so shocked. You have to Aika. speak louder. ऐका ना गे Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are speaking soft, sister. ऐका दा गी Aika deki. Praise God. प्रेज गॉड So, our work is to check whether the abilities and talents match to God's wisdom. आणि आमी परीक्षा करूंक आसा आमची तालंत आनी आमचे कालेपूर आमचे भितर सामर्थ्य आसा ते देवाचे उतरा प्रकार आसात गी म्हणून आमी पळोवंक आसा Praise God. Are you understanding? So, समजाता गी this is what denying yourself and carry the cross. हें जावन आसा आमी आपणाचेंच ते सोंड सोडचे आनी आमचो कुरीस होवन चलचें म्हण So, Jesus did everything for us जेजून आमचे खातीर पुरो करून दवरला so that we also can crucify our flesh how Jesus did. आमी कशे जेजून आमचे खातीर कशें ते कश्ट मरण सोंसलो गी तशेंच आमी आमच्या मासा रक्ताक आमी ते काले कुर्सार मरोवंक साध्य जाता It's not only Jesus. Even in the Bible, you see, everyone who followed Jesus, they crucified their flesh, or they denied their own selfish will. Power. केवळ जेजू मात्र न्ही जेजूक कोण पुरा पातयले कोणे पुरा फॉलो केले तांणी आपणाकच तांणी कुर्सार मरून काण गेले आवाज ओड करीजे What happened? वॉल्यूम You take the other mic. Take that mic. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, John. This is be good for you. प्रेज गॉड Soft person, we need louder mic. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, हालेलुया everyone in the Bible, you see, when they follow Jesus, they crucified or they deny themselves and they took up their cross and following Jesus. आणि तुम्ही पळयला जावंक पुरो वांजेलांत कोणे पुरा जेजूक फॉलो केले तांणी पुरा आपणाकच तांणी कुर्सार मरून काण गेले So what is that deny? What is that carry your own cross? आपणाचो कुरीस ओन काण घेवचें म्हळ्यार कितें That is crucifying your own flesh, your own willpower. आमचेच मासा रक्ताचे तेंकां आशा आसा तेंत आमी मरून काण घेवचें जावन आसा The flesh will scream to do everything according to this world. आनी रक्त मास ते बो मारता आमी ह्या संवसाराचें करीजे म्हूण सांगून Okay, Galatians 5:16. गालातकाराक बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 5:16. I was searching for the word. Galatians. There, Galatians went. 5:16. Go to KJV. KJV. K. It is in alphabetical order. Come down. Come down. Come down. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness, idolatry, next 20, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murder, drunkenness, evilness, and such like, which I tell you before, as told you in the time past, that which you do such things shall not inherit the kingdom of God. हांगा वाक्य 19, 20 आनी 21 सांगता रक्ता मसातान उपजाता ती कृत्यां स्पश्ट वळखू येतात व्यभिचार आनिस्कळपण पोसडेपण बोंब्या पुजा माठ दुस्मानकाय झगडी मसर राग स्वार्थ मानाभेद तंड पेल्यांचो फोटजळ बेबदेपण पानोत्सव आनी असलें सकट
हांचे विशयांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगता असले करतात ती देवाचे राज जोडशिनांत. So finally, he gave the conclusion. When you do such things, you cannot inherit the kingdom of God. ते एंड लायनार सांगलां हें पुरो तुमी करशात जाल्यार देवाच्या राजान तुमकां रिगासची ना म्हूण सांगून. Don't get distracted. So, when you go according to the flesh, you will not inherit the kingdom of God. आमी केदळा मासा रक्तांत वेतांव मासा रक्ताच्या कुशीन वेतांव तेदळा आमकां देवाचे राज रिगोवंक आमकां साथ दिना. Okay, are you clear what is that carrying your own cross? आतां समजलें की आपण असो सुकुरीस होवन काण घेवचें म्हळ्यार कितें म्हणून. It's not carrying your sin or your burdens or your problems or whatever is happening in your family. हें कुरीस होवन काण घेवचें म्हळ्यार केवल तुमचे ते पाताक या तुमचे दूख तुमचे प्रॉब्लेम्स न्ही. It's talking about denying your flesh activities which leads to sin. आनी हें जावन आसा कुरीस ओन काण घेवचें म्हळ्यार प्रॉब्लेम्स न्ही आनी ते पाताक न्ही ते मासा रक्त आमी सोडचें जावन आसा. When you do this, you cannot inherit the kingdom of God. तुमी हें करशात जाल्यार तुमकां देवाचें राज फावो जातलें. Okay, now we will see some of the points which help you to crucify your flesh. आतां आमी थोडे पॉयंट्स पळया What can be done? तुमकां कशें कालें कुर्सार मोरोवन काण घेवचें म्हळ्यार कशें म्हणून आमी शिकया. Okay, first one, write down. We give up the right to take revenge. We give up the right to take revenge. Rights are rights. We give up the right to take revenge. This one. Revenge. We give up the right to take revenge. आमी आमचो हक्क सोडून दितांव रिवेंजा काले म्हणजे पारीकपण काण घेवच्या खातीर. Praise God. Okay, first thing is आमी आमचो हक्क सोडून दितांव आमी आमचो हक्क सोडून दितांव पारीकपण घेवच्या खातीर. okay, the flesh will say you have the right to take revenge. आमचे मासा रक्त सांगता तुका पारीकपण काण घेत म्हूण सांगून. But if you choose to forgive, तू केदळा बक्षिताय now you're denying the flesh activities आता तू ते रक्त मासाची कृत्या तू सोडताय and you choose to do what the Holy Spirit is asking you to do, that you have to forgive others. आणि केदळा तू पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकताय तेदळा तुका वक्सूंक साध्य जाता. Go to Romans chapter 12 verse 19 and 20. रोमागारांक बरयलें पत्र Put all these in NLT only. रोमागारांक बरयलें पत्र Romans 12, 19, 20. No, Romans 12, 19, 20. कोंकणी गे. No, I said all the scriptures put in NLT version. For that instruction for them, not for us. 12, 19. So Romans 12, 19 and 20. रोमागारांक बरयलें पत्र अध्याय 12 Verse number 19. वाक्य 19 Vakyam 19. That's what I said, 19. Okay. Dear friends, never take revenge. म्हज्या मोगाच्यानो तुमी बिलकुल फारीकपण घेवचें न्ही. बिल्कुल बिलकुल बिल्कुल हिंदी no? कोंकणी. Konkani also bilkul? Yeah. Okay. Leave that to the righteous anger of God. ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. For the scripture says, I will take revenge. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा. I will pay them back. हांवच ते पाटी फारीक करता म्हणटा सरीसपर. Says the Lord. So if someone comes against you, you have the right to take revenge. आता तुमचे विरोध कोण येता जाल्यार तुमकां राईट आसा. Correct. फारीकपण काण घेवचें. But Lord is saying, no. बट जेजू सांगता Don't take revenge. तुम्ही पारीकपण काण घेनाकात. You hand it over to me. ते म्हाका तुम्ही सोडून दिया. I will take care of that. हांव ते पळोवन काण घेता. But instead what you have to do in verse number 20. ताच्या Go to बदलाक 20. तुम्ही काल करीजे म्हण सांगल्यार Instead, brother, 20. If your enemies are hungry, feed them.
तुजो दुस्मान भुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी. If they are thirsty, give them something to drink. तो तान येता जाल्यार ताका पियोंक दी. In doing this, you will heap burning coals of shame on their heads. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केंडा धाडटलोय. So if someone comes against you, don't take revenge. तुमच्या विरोध कोणी येतात जाल्यार तुमी फारीकपण काण घेनाकात. If they're hungry, give food. तांणी भुकेतात जाल्यार तांकां खावंक दिया. And if they're thirsty, give water. तान येतात जाल्यार ताका उदक दिया And forgive them. आनी तांकां बक्षिया. What will happen? This is like burning coals of shame on their head. अशें केल्यार काल जाता ताच्या माथ्यार उज्याची जळती Which, केंडा धाडले बरी जाता. which means they will think, तशें म्हळ्यार तांणी काल चिंतात म्हळ्यार how many times I try to attack this person, हांव कितले पटी ह्या मनशाक अटॅक करूंक पळयलें, but he did not take any revenge, ताणें खंयचेय फारीकपण काण घेवना but he is doing good things to me. आनी तो म्हाका बरेंत करतेत आसा. And it will bring a coal of shame on their head. आनी अशें केल्ल्या वरवीं काल जाता त्या मनशाच्या वयर उज्याची जळती केंडा दवरले बरी जातात. When you don't take revenge, केदळात तुमी फारीकपण काण घेनात you are denying the fleshy activities. ते तुमी रक्तमासाचे ते काले आसात ते पुरो तुमी सोड सोडतात. When you choose to forgive, केदळात तुमी बोगसून तयार जातात. you follow what Jesus said. जेजून सांगले तुमी ऐकतात. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Are you understanding? That is the first one. समजले Second न्ही? one. ते जावन असले फर्स्ट पॉइंट. आता सेकंड वन Okay, I'll give you an example of this one. एक्झाम्पल काण घ्या. There was one lady who went to prayer to the Lord. आणि एक बालमणीस आसली ती मागणे करून गेली. He prayed to the Lord in such a way that, तिने असे मागणे केले की Lord, the next door neighbor तिच्या कुशीन आसो is torturing me so much. तो मस्त तिका टॉर्चर करनासलो. I want justice. म्हाका न्याय जाय. So you give justice to him. देखून तूं ताका न्याय कर दी. He did so many things to me. ताणे म्हाका मस्त केला. Now, आता the Lord said to that sister, जेजून ते त्या बालमणशेक सांगलें, okay, I will give justice to her. हांव जस्ट न्याय करन दिता. Doesn't matter. काले आसूं दी. But you have did so many things to me. तुवें म्हाका मस्त केलाय. Can I pass judgment to you? आता हांवें तुका न्याय दिजेगी, तीर्प दिजेगी. That you say no. Then you want judgment to others. बट तुका दुसऱ्यांक तीर्प दिवंक जाय. The Lord said, if you choose to forgive, केदळा जेजू सांगता केदळा तूं बक्षिताय, I will forgive you and I will forgive them as well. हांव तुकाय बक्षिता आनी हांव तांकांय बक्षिता. When you sow forgiveness, आनी तूं केदळ बक्षणे दिताय when you reap forgiveness. आनी तूं बक्षणे घेवन घेताय. If you sow revenge, आनी तूं केदळा ना बक्षणे दिताय, you shall reap revenge. तुकाय ना बक्षणेंत मेळटा. So don't take revenge. तेक खातीर सांगता हांगा पारीकपण काण घेनाकात. Okay, next one. नेक्स्ट We give up the right to have comfortable, secure life. We give up the right. We give up the right to have a comfortable, secure life. आमी आमचो हक सोड काण घेता. आमचे घराणे आमी आमचो हक्क सोड काण घेता. आमचे घराणे भद्रतेन दवरून काण घेवंक. Praise God. आमचे So- घराणे कम्फर्टेबल म्हळ्यार To have a comfortable, secure life. Comfortable, secure life. Everyone want to have a comfortable, secure life, correct? सगळ्यांकी कम्फर्टेबल लाईफ जाय, करेक्ट न्ही? Go to Luke 9:57-58. ಲೂಕಾಸ್ ಎವಾಂಜೆಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ 9 ವಾಕ್ಯ 57 आणि 58. 57-58. Luke 9:57 to 58. NLT only. Leave it in NLT. As they were walking alone, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. Next verse. But Jesus replied, foxes have dens to live in, and birds have nest, but the Son of Man has no place even to lay
his head. हांगा उतार सांगता आपली वाटदन ते मुखार वेताना कोण एकलो जेजू लागीं म्हणालो तूं वेताय थंय हांव तुजो पाटलाव करून येता. पूण जेजून ताका सांगलें कोल्याक माटी आसात सुकण्याक गोंटेर आसात पूण मनशा पुताक माते तेंकूंक सयत सुवात ना. So, many of us want to have a comfortable life, correct? आमकां सगळ्यांक कम्फर्टेबल लायफ जिवंक जाय. You will not learn until and unless you choose uncomfortable life. आमी केदळ ते अनकम्फर्टेबल लायफ केदळ आमी चूज करूंक शकना गी ते कम्फर्टेबल लायफ आमकां पळोवंक जायना. You know about eagle? तुमकां इगलाच्या विशयान गोत्ता गी The eagle nest. ते Okay. गिडुगा म्हणटात न्ही ताका गिडुगाचो गूड आसता It will built in a particular way that it has some kind of pokes. आनी ते कशे गूड बांदता गी ते त्या गुडाच्या भायर ते काले काले म्हणटा शार्प Sharp. कपचे तसले आसता पाटलाच्या बायल्या कुशीन. Okay. When the eaglet grows, केदळ ते पिलां वाडटात there will be a commotion inside the nest. ते भितरल्यान बरे कम्फर्टेबल प्लेस आसता तांकां It will poke here and there and it will do like this. आनी एकामेका ती लोटून काण घेतात. You know what is that reason? ते कारण कितें गोत्ता गी तुमकां Because the mother eagle is full of devil. आणि Satan has taken control, right? आनी त्या आवय गिडुगाची आवय आसा पळय The mother eagle is so irritable that the eaglets has to go out. आनी त्या आवय गिडुगाक कितले इरिटेशन जाता गी Correct. म्हळ्यार त्या भुरग्यांनी भायर वसाचें म्हणून ती राखता गी आवय Correct? No, राखता गी. that absolutely wrong. The eagle has to choose an uncomfortable place that he has to go and learn. आनी त्या गिडुगान अनकम्फर्टेबल आसलो जागो तूं चूज करूंक आसा एक कम्फर्टेबल लायफ चूज करूंक. The eagle will push the eaglet out of his nest from the top of the cliff. आनी ते कितले उबारेन बांदून आसता ती आवय काले करता त्या पिलांक लोटून भायर घालता. Before that eaglet falls the ground, आनी केदळ ते वयरतान सकयल पडच्या पयल्यांत the father eagle will catch that eaglet आनी तो बापय गिडुगा आसता तो ताका धरता and पिलांक put in the nest again. आनी परत्यान ओरन त्या गुडा भितर घालता. So this will continue every day आनी हे सदांय चलता until that eagle learns to fly. आनी केदळा मिशेर चलता गी ते केदळा ती पिलां उबोंक सुरू करतात. Once that eagle learns to fly, केदळा ते उबोंक स्टार्ट करतात he will never return to that nest. आनी ते बिलकुल त्या पाटी त्या गुडाक येना He will build his own nest. आनी ती वचून ताचे स्वंत गूड बांदतात. That is what it built the nest. He wants that eaglet to learn of its own. त्या खातीर तो गूड बांदतात त्या रितीन तो गूड बांदता कित्याक म्हळ्यार त्याने ते शिकाजे म्हूण सांगून. But for men, 40 years, 50 years, we want to stay with our mom and dad. आमकां हांगा 40 वर्सां 50 वर्सां जाल्यार आवय बापाय सांगात जियोंक जाय. We feel that when we are with mom and dad, we are secure. आनी आमी काले चिंताव आवय बापाय सांगात जाल्यार आमी मस्त भद्रतेंत आसाव म्हणून चिंताव. And we don't want to go out. आनी आमी भायर वचोंक आशेना Even at the age of 30 or 40. आनी 30 आनी 40 वर्सां जाल्यार आमकां भायर वचोंक नाका. But God called Abraham at the age of 75. अब्राहमाक ताणें 75 वर्साच्या प्रायर आपयलें. He left his comfortable life and went आनी following तांचे ते काले God. कम्फर्टेबल लायफ आसलें ते सोडून तो गेलो. So, if you see that you are comfortable in one place, आनी तुमी केदळ चिंता तुमी एका जाग्यार कम्फर्टेबल आसात म्हूण सांगून move out from there. आनी थंयतान तुमी भायर येया. If I feel comfortable in preaching here all the time, आनी हांव हांगा कम्फर्टेबल आसा गी प्रीच करूंक कम्फर्टेबल जाता जाल्यार after some time, आनी इल्ल्या वेळा उपरांत you will not see me here. आनी तुमी इल्ल्या वेळार हांगा म्हाका पळयनात. Some other members will be preaching, आनी कोणगी मनीस येवन हांगा प्रीच करता will be going for the uncomfortable place आनी खंयच्या अनकम्फर्टेबल जाग्याक वेतात to preach the word of God, आनी ते देवाचे उतार दिवंक वेतात where we will not get this kind of facilities to sleep. आनी ते खंय व्हरून पावयता म्हळ्यार आमकां अले पुरा फॅसिलिटी आसाना. And that's the time we will learn. आनी त्या वेळार जावन आसा आमी शिकचें. Now that is what carrying the cross. आनी तें जावन आसा खुरीस वोवन घेवचें. If I choose, oh no, I cannot come there is no fan, there is no AC, there is no chicken, there is no mutton, means इफ हांवें अशें चिंता जाल्यार हांगा फॅन ना एसी ना हांगा चिकन ना तें ना हें ना म्हणून चिंता जाल्यार तशें म्हळ्यार I'm going according to the flesh, I'm not denying my flesh. हांव अशें पुरो चिंता जाल्यार हांव मासा रक्ता प्रमाणे वचोन आसा म्हणून अर्थ. So I have to, give up the right to have a comfortable
life. देखून हांवें हें पुरो सोंड सोडूंक आसा एक कम्फर्टेबल जिवीत हांवें जियेचें जाल्यार. Thank God we have train and buses so that we travel from 16 hours from Chennai to whatever place and we come. आनी ब्रदर आनी परत ते 16 hours ट्रेन आनी परत आसल्या वरवीं ते 16 hours जर्नी करून हांगासर येतात. But when Jesus was preaching, they were only walking. आनी जेजू शिकोवन दिवन आसतना ते तो खाली सोलोन वचून आसलो ते And they walking and they walking and they walking. आनी ते परत सोलोन वेतेले ते And they sleep wherever they get place to sleep. आनी ते खंय जागो मेळटलो थंय ते न्हिदतले. That is what crucifying your flesh and carrying your cross. आनी तशेंच हें जावन आसा तुमी कुरीस ओन घेवनचें आनी कुर्सार मोरचें जावन आसा. Now you people are thinking, why did this brother started this topic? आतां तुमी चिंतात जावंक पुरो ब्रदरान कित्याक हें टॉपिक I स्टार्ट am very केलें. comfortable in my home. आतां हांव घरा म्हज्या कम्फर्टेबल आसा Now every time when I feel comfortable, this scripture will come into my आनी mind. केदला केदला हांव हें कम्फर्टेबल म्हणलो शब्द उसारता आनी हें म्हाका स्क्रिप्चर उडास येता He is not talking about that. आनी हें हांगा त्या विशयांत आमी उलयतात ना Comfortable is not in the way you live. आनी तूं कम्फर्टेबल म्हळ्यार तुमी कशें जियेतात तें न्ही Comfortable is how you are using the resources for others. आनी कम्फर्टेबल म्हळ्यार तुमी ते संपन्मूल कशें आसात ते दुसऱ्यां खातीर तुमी कशे उपयोग करतात म्हणलें जावन आसा. I can say I can take it from my Chennai and Zoom class. I can take, but I'm come here. I leave everything aside and I choose this work and I leave that comfortable place and come here. ब्रदराक ते चेन्नई तावन तूं ते ऑनलायन क्लास काण घेताले बट हांगा येवन तो प्रीच करता जाल्यार ताणें ते कम्फर्टेबल सोडून तो हांगा येवन प्रीच करते तसा. Praise God. प्रेज Thank you, गॉड. Jesus. Hallelujah. Understanding. समजालें गी. Third one. थर्ड पॉइंट We give up the right to a good reputation. We give up the right to a good reputation. We give up our right आमी आमचो हक्क सोडून दितां to a good reputation. आमच्या गौरवा खातीर. Go to Matthew 5 chapter 11. आमी आमचो हक्क सोडून दितां आमच्या गौरवा खातीर. मॅथ्यू Matthew 5:11. 5:11 माते वासोवांजेल अध्याय 5 वाक्य 11. Yes. Matthew 5:11. Okay, go to KJV. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. कोंगणेंत वास. Matthew 5:11. जे पासत तुमकां अपमान सोसूंक दगदणी भोगूंक आनी सर तराची गडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळटात जाल्यार तुमी कितली बागी. So do we need good reputation? आमकां रेप्युटेशन गौरव जाय गी. Anywhere you go, we want that, right? Hey, they should treat you as a high level person. आमी खंय गेलो जाल्यार आमकां अनेकल्यान गौरवान पळयचें म्हणून आमी आशेता. You and every time you go, they have to say you as they have to praise you. They have to do all sort of good things to you. Correct? आनी तुमी खंय गेलात जाल्यार तुमी आशेतात तांणी म्हज्या विशयांत बरें उलयचें म्हणून गौरव दिवचें म्हणून सांगून. Do you expect that good reputation? तुमी आशेतात गी तो गौरव तुमकां जायचें म्हणून सांगून. Which means you are going according to the flesh.
तसे तुम्ही चिंतात जाल्यार तुम्ही रक्तमासाच्या प्रमाणे वसून आसात म्हणून In सांगा. one parable, Jesus said, एक ओपार जेजू सांगता when you go to a function तुम्ही खंयचे एक फंक्शनाक वेतात or a जाल्यार marriage, काजाराक वेतात जाल्यार don't come and sit in the front. मुखार येवन बसनाकात म्हणून सांगता. The host might ask you to go behind so that an important person might come. तो तुमकां येवन उपरत्यान पाठी वसोंक सांगूंक पुरो, कित्याक म्हळ्यार तुमच्या की वरतो एक व्यक्ती ते येवन बसोंक आसा जावंक पुरो. But rather put yourself behind and sit at the back. आणि तुम्ही तुमकांच ते फाटल्यान वचून तुमी तो वचून फाटल्यान वचून बसा. If you are an important person, तुम्ही तो एक इम्पॉर्टंट व्यक्ती जाल्यार he will come and call you and sit in the front, खंडीत make you तो to sit तुमकां in the front. आपोवन मुखार हाडून बसयता. Many a times in my life, ब्रदराच्या जिवितान Initially, वस्तुपीठी जाला when I finish my preaching, केदाळा ताचे प्रिचिंग ताणें एंड केला. I would expect someone to come and say, your preaching is really good, you know. प्रिचिंग एंड जाल्ल्यान तर कोणे जाल्यार येवन नाका Seriously, I'm like that. I'm telling the truth. ब्रदर सत सांगून आसा. I want someone to come and say, Brother Jude, you are preaching very good. आनी तो आशेवन नासलो कोणे जाल्यार येवन ताचें प्रिचिंग बरें जालां म्हणून एप्रिशिएट करीचें म्हणून तो आशेवन नासलो. I was looking for that reputation. आनी तो त्या गौरवा खातीर राखून नासलो. But someone come and say, Brother Jude, you made a mistake in this particular scripture and interpretation. कोणी जाल्यार व्यक्ती येवन ताका येवन सांगत जाल्यार तुवें ह्या हातून लायनी तुवें ह्या स्क्रिप्चरान तुवें चूक केलें म्हूण सांगल्यार I cannot accept that. तें ताका एक्सेप्ट करूंक जायना. Because my flesh says, कित्याक म्हळ्यार ताचें मासरक you are right always, he is wrong. मासरक काले सांगता हांव केदाळे समा आसा म्हूण सांगून करेक्ट आसा म्हूण So here he is saying, Blessed are you when men shall revile you, persecute you, and say all manner of false against you for my sake. आनी जेजू खातीर तुमकां आत्मान आनी काले सोसूंक मेळटा जाल्यार तुमी काले म्हूण चिंतीचे. So I have to humble myself. हांवें म्हाका कलतकोन काणगेचे And I have to accept, is there any correction? आनी हांवें कहले करेक्शन्स करूंक आसा ते हांवें कर्ण काणगेचे. And if it is wrong, इफ हांवें चूक केल्या जाल्यार if I say, I'm not saying that I'm perfect, every time I give you the right interpretation, I might give something wrong. Someone will see and listen to the teaching and they will tell, brother, this is what it is all about, but it's not exactly to what preaching is all about. ब्रदर सांगता इफ हांवें काले जाल्यार चूक केला जाल्यार तो Then- काले कोणी येवन ते सांगता जाल्यार ते एक्सेप्ट करूंक जायना म्हणून Then what I have to do, I have to come, change that, and I have to ask sorry in the pulpit that I did a mistake, this is what the right, please change it. ते दळा आमी ताणें काले करीजे ताणें ते एक्सेप्ट करीजे आनी हांगात यात जाग्यार रावन ताणें बोगसाणें I विचारीचे have did this in my previous things as well. आनी हाच्या की पयलें अशें केलां खंय. So if someone is coming against you, it is for your sake or it is for Jesus' sake. आनी तो तुमच्या विरोध येता जाल्यार ते तुमच्या खातीर की जेजू खातीर. If it is for God's sake, इफ ते देवा खातीर जाल्यार the next verse says, rejoice and be exceedingly glad. आनी ते सांगून आसा संतोष आनी उल्हास पावा म्हणून. But if it is for your sake, इफ ते तुमच्या खातीर म्हण जाल्यार you cannot rejoice तुमकां संतोष आनंद बगूंक जायना. because you're going according to what your flesh says. आनी ते कित्याक तुमकां आनंद बगूंक जायना म्हळ्यार तुमी मासा रक्ताक होंदून आसात म्हूण सांगून. Are you understanding? समजता So, न्ही? we give up the right to a good reputation. आमी तो आमचो हक्क सोडून दिता गौरवा खातीर. Okay, that is the third one. Fourth one. We give up the right to spend money however we please. We give up the right to spend money however we please. आमी आमच्या मनाक आयिल्ले बरी आमच्या मनाक आयिल्ले बरी पयशे खर्चोवचे सोण सोडता. आमी आमच्या मनाक आयिल्ले बरी पयशे खर्च करचे सोण सोडता. We give up the right to spend money however we please. Money however we please. Please, however we please. Is that spending pleasing you or pleasing God, like that?
So now, when God bless you with some money, आता देवान तुमकां पयशांनी आशीर्वाद केले म्हण चिंतया. you have the every right. Why everyone is seeing there? What is there? You people are seeing there. Even I am also get distracted. Want to see what is that all about? Praise God. Praise so God. again, see, brother, they are laughing at you. That this sister only. They are laughing at me. See, she also got distracted. Praise God. Okay, come back. When God blesses you with some resources, आता देवान तुमकां एक आशीर्वाद केला म्हण चिंतया एक बऱ्या संपन्मुलाक. what you have to do? तुम्ही काले करीजे. You have the very right to spend everything for your or you pleasing your own body. आणि ते पुरो संपन्मूल तुमकां काले देवान दिला ते तुमच्या खातीर यूज करूंक उपयोग करूंक तुमकां अधिकार आसा. But at the same time, आणि त्याच वेळार the Holy Spirit will say पवित्र आत्मा सांगता to use the resources in the right way in the kingdom of God. आणि तुमकां काले ते संपन्मूल दिला ते देवाच्या राजा खातीर तुम्ही उपयोग करा म्हण सांगता. See, remember, Bible says उडास दवरा in बायबल सांगता. Deuteronomy 8:18, द्वितीनियम Deuteronomy 8:18, it says that God is the one who gave you the power to get wealth. आणि देवान तुमकां ही सकत दिल्या ते संपन्मूल No. दिवचे. God is the one who gives the power to get wealth. ओके ते काले संपन्मूल काले मेळाचे ते देव तुमकां दिवचे जावन आसा देवान दिवचे जावन आसा. Okay, He is the one who is making you rich. आणि तो जावन आसा तुमकां ग्रस्त करचो. When He gives everything of His kingdom to you, आणि तो काले पुरा तुमकां दिवंक दिता you have to be very careful in spending आणि ते तुम्ही कशे उपयोग करतात तातूंत तुम्ही मस्त that resource आणि ते संपन्मूल to please you or please the kingdom of God. आणि ते तुमकां आणि तुमच्या देवाच्या राजा खातीर ते खर्च करचे जावन आसा. We are just stewards in this world. आमी हांगा एक टेम्पररी मनशां जावन आसा. You know what is the meaning of stewards? Stewards, one or managers, which means we are not the owners of what we have. आमी हांगा मालिक न्ही परमनंट मालिक न्ही म्हणून सांगू. We are not the owners of what we have with us right now. आता आमी आमचे काले दिलान देवान आमी मालिक न्ही ताचे म्हणून. God has given those resources to us आणि ते देवान आमकां काले ते संपन्मूल दिलाक म्हळ्यार to go use it for others. ते दुसऱ्यां खातीर उपयोग करचे खातीर जावन आसा. Praise God. Praise Thank you, God. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. But your flesh will say, आता तुमचे मासा रक्त काले सांगता come on, God has given to you. आता देवान दिला You use it as you want, as you please yourself. आणि तुका कशें जाय तशें तूं उपयोग कर म्हण So सांग. that is also a act of a flesh. आणि तेय जावन आसा ते मासा रक्ताचे कार्य. And when you get some money, आणि केदार तुमकां इल्ले पयशे मेळटात you have so much of need in your life. आणि तुमकां इतले गरज आसा की तुमच्या जिवितांत But when you pray to God and ask where to give this money, आणि तुम्ही केदार देवा कडेन विचारतात की हांवें खंय उपयोग करीचे म्हण सांगो न्हू. you are taking up the cross and following Jesus. आणि ते जावन आसा तुमी ते कुरीस ओन काण घेवन चलचे. Jesus was saying, जेजू सांगून आसलो when he was sitting in a church तो केदार इगर्जेन बसून आसलो near to the offering box, केदार काणिकाच्या डब्या लागीं बसून आसलो the Pharisees came and put 1/10 of their आणि ते income. फारिसेवांनी दांतलो एक वांटो ते येवन घालून आसले. The one woman who came, आणि ती एक ती स्त्री आयली थंय she had only 2 dinar with him. 2 dinars. 2 coins न्ही 2 coins or 2 dinars, that doesn't matter. नाणी Whether it's म्हणटात. a dollars or euros, that doesn't matter. But she has the 2 dinars. वय 2 नाणी आणत आणि ते तिने घाले ते She gave everything to in the offering box. आणि तिने काल तिचेडे आसले ते पुरो थंय घाले. What did Jesus said? जेजून काले सांगले Everyone gave 1/10 of that, which means they gave what they have. आणि सगळ्या जेजून काले सांगले सगळ्यांनी तांणी काले दिले तांतले आसल्यांतले एक वांटो तांणी दिले Part of what they have. आणि तांचे ते काले आसले ते तांणी दिले. But she gave everything to offering. बट तिने सगळं तिचेडे काले आसले ते पुरो तिने दिले म्हणून सांगून. Money is not a evil. पयशे ते काले म्हणटात Evil. इवल म्हळ्यार Wrong. ते सूक न्ही. Money is not a evil, but love for वाईट money नाही. is evil.
आणि ते पयशांचो मोग करचे जावन आसा तें जावन आसा वायट. Okay, love for money is evil. पयशांचो मोग करचो तें जावन आसा तें वायट संगत. So we all need money, आमकां सगळ्यांक पयशे जाय but love for that money is evil. आणि त्या पयशांचो मोग काले जावन आसा तें वायट संगत जावन आसा. I can ask to God 1 crore. आतां देवा कडेन हांव विचारया 1 करोड म्हाका दी म्हण सांगून. What I am to do with 1 crore or 2 crores or 3 crores? हांव काले करूंक जाता त्या 1 करोड 2 करोड या 3 करोडा वरवीं. Am I asking to fulfill my needs? हांव म्हजे खातीर म्हजे सॅटिस्फॅक्शना खातीर हांव विचारना सांगी Or I am asking God, Lord, you give me a money, I will build a church. आणि हांव ते पयशे काले इगर्ज बांदूंक उपयोग करतांगी. That's a difference for both. आणि ते दोनांयकी डिफरन्स आसा. Go to Matthew 6, 19 and 21. मॅथ्यू 6 19, 19 21. 21. mateवाचो वांजेल अध्याय 9 ಸಾರಿ 6:19. ವಾಕ್ಯ 19-21. संसार तुमकां दीर विपून जायनाकात. हांगा कलम मांडटा, कीड खाता आनी चोर कान्नाक घालून नागयतात. तरी पूण दीर विपून जाया सरकार. थंय कलम मांडना, कीड कांयना आनी चोर कान्नाक घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीजी आसतले. Lay not up yourself Treasurers, the treasures upon earth, where moth and rust both corrupt, where thieves break through and steal. संसारांत तुमकां दिरवी पुंजयना, संसारांत तुमकां दिरवी पुंजयनाकात. हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता आनी चोर कान्नाक घालून नागयतात. पूण दिरवी पुंजया सरकार. थंय कलम मांडना, कीड कांयना आनी चोर कान्नाक घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजे काळीजी आसतले. So if you store something of this world, आणि तुम्ही या संसाराचे काले भरून दवरतात treasures of this world, आणि संसाराचे काले संपल म्हणून आसात ते भरून either दवरतात. the moth or rust will corrupt them, आणि ते एका कलंब म्हणटा ताका नाजाल्यार कीड खाता, or definitely thieves will come and take them. एका दीस ते चोर येवन ते व्हरून वचूंक की पुरो. But in verse number 20, go to 20. But lay up yourselves treasures in heaven, आणि where neither moth or rust do corrupt, and where thieves not break through nor steal. पूण दिरवी पुंजया सरकार थंय कलंब मांडना, कीड कांयना आनी चोर कान्ना घालून नागयनात. Now a question, where we are building the treasures? आता आमी एक सवाल जावन आसा, आमी खंय आमी आमचे संपल म्हूण या ही दिरवी खंय आमी पूर्ण दवरता म्हणून. When you use the resources given by God आणि to build the kingdom, आणि ही दिरवी तुमकां काले दिल्या तुमी देवाच्या राजा खातीर उपयोग करचे तर you are following verse number 20. तुम्ही ते वाक्य 20 फॉलो करतात म्हणून अर्थ. If you use the resources of God to build your own kingdom, आणि तुम्ही देवान दिले ते दिरवीक तुमच्या खातीर उपयोग करतात जाल्यार you are doing verse number 19, आणि तुम्ही ते वाक्य 19 फॉलो करतात म्हणून which is of the flesh. ते जावन आसा मासा रक्ताचे. Now see verse number 21 says, आता वाक्य 15 तुम्ही पळया. for where your treasure is, कित्याक जंय तुजे दिरवे आसा there will your heart be also. थंय तुजे काळीजी आसतले. There is a parable saying that a person sold everything to find a treasure which is the kingdom of God. आणि ते एक ओपार आसा ताने दिरवे पूर्ण दवरले खंय. So there is a treasure kingdom of God in the Bible, and there is a treasure of this world which is of the world. Now you have to choose whether you're going to deny the world and choose the kingdom of हांगा God. बायबलांत आसा 2 तरांची दिरवी, एक संसाराची आणि एक देवाच्या राजाची. खंयचे तुम्ही चूज करतात ते गरजेचे जावन आसा. Understanding? समजालेंगी? Okay, next line. We give up the right to hate an enemy. Third one in yours, third one. We give up the right to hate an enemy. आम्ही आमच्या दुश्मनाचो आम्ही आमच्या दुश्मनाचो द्वेष करचो हक्क द्वेष करचो हक्क
सोंड सोडता सोंड सोडता Okay. So we learned yesterday in Luke 6:27-28. काल आमी लुकाच्या वांजेलार आमी शिकल्या What Luke 6:27-28 says? लूक 6:27-28 काल सांगता Hate your enemy. दुस्मानाचो Don't- द्वेष करा म्हणटा गी Don't pray for the one who hates you. तुमचो कोण द्वेष करता तांचे खातीर मागा नाका म्हूण सांगता गी Curse the one who curse you. कोण तुमकां शिरापता ताका शिराप घेया म्हूण सांगता गी What it says? काले सांगता Do good to बरें your करीचे enemies. Go to Luke 6:27. लूक 6:27, 6:27 28. I'm not going very deep as we saw that yesterday. But say unto you which you hear. Do you hear? ऐकाता गी तुमकां Love your enemies. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा Do good them to which hate you. तुमकां द्वेषितेल्यांक बरें करा Bless them that curse you. तुमकां शिरापतेल्यांक आशीर्वाद दिया And pray for them which despitefully use you. तुमची निंदा करतेल्या पासोत मागा So Bible says you give up the right to hate an enemy. आतां हांगा काले सांगता आमी दुस्मानाचो द्वेष करचो न्हय म्हूण हांगा सांगता If someone comes against you, the flesh will say, go and hate him. आनी तुमचे विरोध कोणी आयल्यार हांगा मासा रक्त काले सांगता वचून ताका मार म्हूण सांगता But the Spirit of God says, go and bless him. आनी Go and love him. Go and bless him. Pray for him and do good to him. आनी हांगा पवित्र आत्मा काले सांगता तुमी ताचो मोग करीजे तुमी ताका बरें करीजे आनी तुमी ताका आशीर्वाद करीजे आनी ताचे खातीर मागाजे म्हूण सांगता If I do something bad to her, आतां ब्रदरान म्हाका काले पाड केल्यार but she put that bad aside, आनी हांवें ते काल ताणें पाड केलें ते हांवें सायडीक and घाल्यार if she follows Luke 6:27-28, आतां हांव हें काल ते उतार हांव फॉलो करता जाल्यार even so her flesh will say, this brother has did something against you, but why you are following what the word of God says? आतां म्हजें रक्त मास काले सांगता ताणें म्हाका अशें दुखयलें म्हूण सांगता पण हांगा काले सांगता But still she choose to do what Luke 6:27-28 says. पूण हांव काले चूज करता हें हांगा काले वाक्य सांगलां तेन्ना हांव फॉलो करता That is what carrying the cross. आनी तें जावन आसा हांवें म्हजो कुरीस ओन काण घेवची Because you are putting your flesh down हांव केदाळा मासा रक्ताचें हांव तें सेकेल काण घेता and you are listening to what the Spirit says. आनी केदाळा हांव तें पवित्र आत्म्याचें आयकून रक्त मासाचें Okay. सेकेल घालता These are the areas where you can put your flesh to die. Next one. Okay. We give up the right to be honored and served. We give up the right to be honored and served. कोंगणेंत गौरव घेवन सेवा घेवची गौरव घेवन सेवा घेवची हक्क आमी सोडता गौरव घेवन सेवा घेवची हक्क आमी सोडता We give up the right to be honored and served. To be honored and served. Mark 10:42-45. मार्क वंजेल वाक्य अध्याय 10 वाक्य 42 तान 45 40-45. 10 Mark 10. But Jesus called to him and said unto them, you know that they which are accounted to rule over the Gentiles and exercise lordship over them, and the great one exercise their... Okay, put in NLT. Okay, 42. So Jesus called them together and said, you know that the rulers in this world lord it over their people and officials,
flaunt their authority over those under them. Next verse. But among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you, you must be a servant. And whoever wants to be a first among you must be a slave of everyone else. हांगा उतार सांगता पूण पूण जेजून तांकां सोमेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जाय नये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्तांचो गुलाम जावं दी. Many of us want to be a leader. आमी हर एकली लिडर जावंक आशेतां Many of us want that someone has to serve. आनी आमी आशेतां आमची कोणें जाल्यार सेवा करीचे म्हूण I'm not सांगून. talking about the elderly people, I'm talking about the young age people. आमी प्रायवंताच्या विशयांत आमी उलयत येत ना, हांगा तरणाट्याच्या विशयांत आमी उलयत येत आसा. But the word of God says if you want to be a leader, तुमी एक लिडर जायचे तर first you have to be a servant. तुमी पयले सेवक जायचे. Are we ready to do it? आमी हें करूंक तयार आसा ओंगी. Jesus came to serve or to be served? आनी जेजू सेवा करूंक आयिल्लो की ना सेवा घेवंक आयिल्लो की? For what Jesus came? काय To लागता serve or जेजू? to be served? Jesus came to serve others. दुसऱ्यांची सेवा करूंक म्हूण जेजू आयिल्लो. But many a times, okay, there is a request from James and what's the other person? James and John? No. Two people who want to sit in the right and John. Okay, James and John, they were brothers. आनी ते भाऊ जावन आसले जाकोब आनी जुवांव. And they were asking And they- Jesus, I think it will be before that. They said, Lord, give me the authority, one to sit on your right and one to sit on your left. आनी ते इसारतात जेच्या उजव्याक बसोंक आनी दाव्याक बसोंक म्हाका दी म्हणून सांगून ते इसारतात. So Lord gave an example. देखून With- जेजू That is not in me, that is the hands of God. But I'll tell you one more thing, if you want to be a leader, first of all you have to become a servant first. जेजू सांगता ताका ते म्हज्या हातार ना, ते देवाच्या हातांत आसचें. आनी तुका एक एकल्याची हांवें त्या जाग्यार तुवें बसचें तर हांवें पयलें सेवक जायचें म्हूण सांगून. Praise God. Praise So God. many a times we preachers, what is our work? Our work is to serve. हांगा प्रिचरांचें कालें काम जावन आसा, Many- सेवा दिवचें जावन आसा. Many people, they take it in a different way. आनी मस्त लोक ते दुसऱ्या रितीन काण घेता. Preachers means प्रिचर्स म्हळ्यार someone has to come and serve them. आनी तांणी येवन एकल्याची सेवा करीचे म्हूण That's सांग. what people also do, right? आनी हांगा मस्त लोक अशें करतात. So what Jesus said, whatever you do to the least of your preachers, आनी तुमी ते कोणे तुमी सेवकाची ती साखरी करतात. preachers or to your neighbors. प्रिचर्सांकी ना तुमच्या शेजाऱ्यांचेंगी. Neighbors, not to the preachers. We are also people like you. प्रिचर्स ही आमचे बरीत मनीस आहेत. The word ministries means मिनिस्ट्री म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ to serve. सेवा करची. So the flesh will say, come on, you are this level रक्तमास and you have to be सांगता here. रक्तमास सांगता तू या लेवलार आसा तुवें हांगात आसा जे म्हूण सांगून. But the Spirit of God will say, बट पवित्र आत्मो सांगता humble yourself like Jesus खालतो जा, तू जेजू बरी खालतो जायचे म्हूण सांगून. and go and serve others. आनी तुवें वचून सेवा करीचे म्हूण सांगून. Praise God. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. So Hallelujah. that is an area which you can give right. Wherever I go, I need to be honored and I have to be served. Leave that and you take a responsibility of serving others. आमी खंय गेल्ल्या जाग्यार आमकां ती एक कहली आशा आसा, आमकां कोणी एकल्यान येवन सेवा करीचे म्हणून ते आमी सोड सोडीचे. हांवें काले करीचे, दुसऱ्यां खातीर काले करयेत, सेवा करयेत म्हणून आमी पयलें समजून काण घेवचे. Okay, next line. We give up the right to understand God's plan
we give up the right to understand God's plan, right to understand God's plan before we obey Him. देवाचे योजन संपूर्ण तरान समजून घेतल्या उपरांत विधेय जावन सो हक्क आमी सोडता. We give up the right to understand God's plan before we obey Him. We give up the right to understand God's plan before we obey Him. Which means many a times we ask the Lord, आमी हर एक पटी देवा कडेन सारता. Lord, tell me what I have to do. देवा हांवें काल करचें म्हण तूं म्हाका सांग. Before God giving an instruction, देवान इंस्ट्रक्शन दिवच्या पयल्यांत you go and give instruction to the Lord, this is what has to be done. आनी तुमी पयलें वचून ताका इंस्ट्रक्शन्स दितात अशें अशें जायचें म्हण सांगून. Right? करेक्ट न्ही? That's what our prayer is. आनी हें जावन आसा आमचें मागणें. We have something in our mind आनी आमच्या मोतीर एक आसा आलोचन आसा and we go and tell to the Lord, आनी ते वचून आमी जेजू कडेन सांगता. Lord, you do this, Lord, you do this, Lord, you do this. आनी तूं हें कर आनी तें कर म्हण आमी सांगता. But we are not giving an opportunity to understand God's plan and to obey Him. आनी आमी तें आलोचन करना की देवाचें योजन कालें आसा म्हज्या विशयान म्हण आमी तें आलोचन करना. Okay, go to Hebrews 11:8. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 Hebrews 11:8. वाक्य 8. Hebrews 11:8. It was by faith that Abraham obeyed when God called him, leave home and go to the another land, and God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. भावार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक दायज मेळचो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो. आपलें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. In YouTube, you'll get two voices. Okay. So, if you go and read Genesis chapter 12, आमी तुमी उत्पत्ती पुस्तक वाचचें जाल्यार God called Abraham. देवान अब्राहमाक आपयलें He never said where to go. आनी ताणें खंय सांगूं ना खंय वचोंक म्हूण सांगून. But not knowing where to go, he still followed what God has asked him to do. आनी ताका खंय वचोंक आसा म्हूण गोत्तू ना जाल्यार ताणें देवान सांगिल्लें तें पाळलें. See, that's what he said. He went without knowing where he was going. आनी तें बरोवन आसा आपलें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो म्हूण सांगून. So the God's plan was not given to him, आनी देवाचें येवजण ताका दिवंक नासलें but he still obeyed God's voice आनी ताणें ते देवाचो ताळ्याक ताणें खालतीमान घाली and he did it. आनी ताणें तें केलें. The flesh would have said to him, आनी तें रक्त मांस ताका सांगता जावंक पुरो. come on, at the age of 75, आतां ह्या 75 वर्सांच्या प्रायेर everything has gone सक्कडी गेला and you were enjoying in your father's house आनी तूं तुज्या बापायच्या घरा गमत करनासाय and you're going to listen to what he says without knowing what he's going to take, where he's going to take. आनी तुका ताचो ताळो आयकताय आनी तुका खंय वचोन वचो थंय तूं आयकताय तें आयकताय. Is that true? हें वैगी Is that happens in our life? जाता गे अशें आमच्या जिवितांत. So what we need to do is we need to obey. आमी आतां काल करचें म्हळ्यार आमी खालतीमान घालीची. Don't ask the Lord, where when it will happen.
आनी देवाक आमी विचारचें न्ही हें केदळ जाता Why म्हूण it's सांगून not happening? कित्याक हें जातेत ना म्हूण सांगून Instead of asking that, ताच्या बदलाक you obey what God is saying. आनी तुमी विधेय जायचे देव काल सांगता म्हणून तें आयकूंक That is also you denying yourself. आनी तें जावन आसा तुमी तुमकांच ना करचें So you try to understand God's plan आनी तुमी ते देवाचे उदन केदळ अर्थ करून काण घेतात before obeying. ताका काल्तिमान घालच्या It is पयल्यान also works of the flesh. आनी तेंय जावन आसा रक्तमासाचें काम Abraham did not ask anything, correct? अब्राहमान खंयचे विचारून आनी हांगा He closed his eyes and he followed what God said. आनी ताणें दोळे दांपून देवान काले सांगले ते आयकून ताच्या फाटल्यान गेलो We should also follow this way. आमी तशेंच ताचे बरेच आमी फॉलो करीचे Next one. We give up the right to live by your own rules. There's no point in laughing. We give up the right to live by our own rules. आमच्या स्ವಂತ नियमाच्या प्रकार जियोंचे आमच्या स्ವಂತ नियमांच्या प्रकार जियोंचे हक्क आमी सोडटा So we give up the right to live by our own rules. आमी आमच्या स्ವಂತ Our नियमाच्या right to live up on our own by our own rules. आमच्या स्ವಂತ नियमाच्या प्रकार जियोंचे हक्क आमी सोडटा Go to John 14:23-24. जुवांचो वांजेल Gospel of John 14:23-24. 14 ಅಧ್ಯಾಯ 14 23 ತಾನು 24 John 14:23-24 All who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. Anyone who does not love me will not obey me, and remember my work. 24. Remember 24. Remember my words are not my own. What I am telling you is from the Father who sent me. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा तो वळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना तुमी आयकतात ते उतार म्हजे न्हय बागार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचे Praise God. Live up my own rules means I am not doing what God is asking me to do. हांवें म्हजेंच करचें म्हूण सांगल्यार देवान म्हाका काले सांगलां तें हांवें करनासतना रावचें I do what I think and what I want to do in my life. आनी हांव कालें करता गे म्हूण सांगल्यार हांव आलोचन कालें करता तेन्ना हांव मुखार करूंक आशेता He says, if anyone is doing what I say and obey me, आनी हांगा देवाचे उतार सांगता कोण म्हजे उतार आयकता आनी पाळटा Father, Son and the Holy Spirit will come and dwell in you. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करता When you don't do anything which Bible says, आनी केदळ तुमी ते वांजेला तशें खंयचें करिनात you are heading into a destruction mode. आनी तुमी तुमचें मोत तुमी डिस्ट्रॅक्शनाक घालतात Okay, that is what Bible is teaching. Don't go according to your own rules, but do everything according to what God says. आनी ती तुमचेच कानुना प्रकार तुमी वचनाका तुमचेच रुल्सा प्रकार वचनाका देवाचे उतार काले सांगता ताचे प्रकार वचा म्हूण सांगता Pharisees were doing everything according to their own rules, आनी फारिझेव पुरा तांचे रुल्सा प्रकार ते पुरा करनासले which means according to the law mentality. आनी तांणी ते कानुनाची ते मेंटॅलिटी दवरून Moses said this, मोइजेन अशें सांगले you are not doing this. आनी तुमी ते करनात Moses said this, Moses did not say this, मोइजेन हें सांगू ना and you are doing this. आनी हे तुमी करनासा So they are living on the set of rules of the law. आनी तांणी ते रुल्साचे ते कानुना प्रकार ते जियोन आसले But Jesus is living according to the voice of the Father. आनी हांगा जेजू कशें जियोन आसा
देवाच्या ताळ्या ऐकून तो त्याच्या प्रकार तो जिवन असा He does everything what the Father says. आणि तो काले करता जे देवान काले सांगला ते पुरा तो ऐकून ते करता. Are we living a life with our own rules? आम्ही आमचे जीवित आमच्या रूल्सच्या प्रकार आम्ही जिवन असांगी Forcing that rules in your family? आणि ते आम्ही ते रूल्स आमच्या फॅमिली वैरी आम्ही घालना असांगी. Remember, उडास दोरा your children will also do the same rules to you. आणि तुमची भुरगीं तुमका तित्त रूल्स तुमका करतात ती. Whatever you sow, you will reap. आणि काले पर तुम्ही बी उमता तर तेंत तुमका ते फळ मिळता. So live according to the Spirit of God. आणि तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या उत्तरा प्रकार तुम्ही असाचे ताळ्या प्रकार असाचे Your children also will learn from you. आणि तुमची भुरगीं त्यातून तावन तुमका पळोवन ती शिकतात. But if you say that this is the rule has to be followed, बट तुम्ही काले सांगता ते रूल फॉलो करीचे म्हणून सांगून remember that will happen to you. आणि for sure. ते तुमका ते खंडित ते तुमका जातले. Okay, so you have to crucify those things. All this while I've lived a rule. Now I have to set aside those things. I am going to do what the Word of God is asking me आणि to do. आम्ही आमकां सांगाचे आम्ही हे पूर आमच्या जिवितांत कर्ण जाला आणि मुखार हांव कालें करता ते देवाच्या उतरा प्रकार आणि ते हांवें पुरा हांवें काल हाचे पयलें केलां ते पुरा ते सोड न्हू देवाच्या उतरा प्रकार हांवें जियेचे म्हूण सांगून. Because we have studied, God's plan is better than our plan. आणि देवाचे प्लॅन आमच्या प्लॅनाच्या की वर्तें जावन आसा. Correct? So leave and crucify that set of your rules and follow what God is saying. आणि आमचे काले ते रूल्स आसा ते आमी ते कुर्सान मारून काडून घेवंक आसा आणि आमी देवाच्या रूल्सा प्रकार आमी जिवंक आसा. Okay, next is, come let's go fast. Next is, we give up the right to hold a grudge. We give up the right to hold a grudge. मोतीन दवरून काडून घेवचें. Grudge. 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 मोतीन दवरून काडून घेवचें. हक आमी सोडता. Okay. Grudge means doing something against others. हागे दवरचें मोतीन दोन काडून घेवचें. इफ हांवें कोणें जाल्यार दुखयला जाल्यार हांवें मोतीन दोन काडून घेवचें. Okay, don't keep that grudge against others. He did something wrong. I cannot have it. Go to Colossians 3:13. कोलोसगारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 Colossians 3:13. वाक्य 13. Okay, go to KJV. Forbearing one another, forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also you do. एकामेकाक सुसून वरा आणि एकामेकाक दुर्सोंग कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. Okay, so don't quarrel or don't have any grudge against your neighbors or whatever it is. So choose to forgive. आमी केदाळे बक्षूंक तयार आसाचे आमी एकामेकाचो मोग करूंक तयार आसाचे. नेक्स्ट We give up the right to complain. We give up the right to complain. We give up the right to complain. आमी दूर दिवचो हक्क सोडता ना दुर्सोवचें. आमी दुर्सोवचें हक्क सोडता. Okay, which means don't always complain about others. आमी हर एक पटी दुसऱ्यांक दुर्सोवचें न्ही. Okay, he is doing this, he is doing that, हो तशें this and करता that. That's what we are learning. अशें करता तशें करता पुरा म्हूण सांगचें न्ही. Okay, if someone do something against you, instigate your flesh and stop complaining and murmuring. That's what Israelites did. आनी हांगा कोणी तुमकां काले सांगता जाल्यार तुमी तें घडे तुमी गुणगुडतात. करेक्ट न्ही उडास करून काण घेतात. तशें करचें न्ही. इस्रायल लोकांनी तशेंच केलें. Okay, instead of complaining, what you can do? दुर्सोवच्या बदलाक तुमी काले करयेत You can love them. तांचो तुमी मोग करयेत. Go to Philippians 2:14. फिलिपी घरांक बरयलें पत्र Philippians 2:14. अध्याय 2 वाक्य 14.
For do all things without murmurings and disputings. Do all things without murmuring and disputing. If you choose to do according to God's word, these things will happen, but don't murmur and grumble. सर कामां पुरपूर नासतना आनी मना भितर गुणगुण आसतना तुमी करा. For example, in the ministry work, हांगा आमी मिनिस्ट्रीन पळोवचें जाल्यार you might make a decision that everyone has to come and work, आनी तुमी चिंतूंक पुरो हांगा सगळ्यांनी येवन काम करीचें and म्हणून you came, आनी तुमी आयल्यात but the others didn't come up, आनी दुसरी ते वसोली येवनांत and you're doing all the work. आनी तुमी पुरा काम करतेत आसा You finished all the work. आनी तुमी पुरे काम करून मुक्त जाले. Are you did those work with murmuring, complaining and disputing, or you do it out of your own heart? आनी तुमी हें पुरा काम करतना पुरपुरून केलें गी गुणगुणून केलें गी या तुमच्यात त्या काळजा भितर तावन तुमी केलें गी. If you murmur and complain and do that work is of no use. आनी तुमी ते गुणगुणून आनी पुरपुरून ते काम करशे जाल्यार ते ताका यूज ना ते. When you have the right heart condition, doesn't matter. I'm here to serve the Lord. Whatever best I can do, I'm doing with the good heart condition. इफ तुमकां बरें काळीज आसा जाल्यार तुमी हांगा पुरपूर नासतना या गुणगुण नासतना तुमी हांगा काम करतात. Okay, that is one more thing. Another one, we give up the right to put ourselves first. We give up the right to put ourselves first. आमकां पयलें करून घेवचें आमकां पयलें करून घेवचें हक्क आमी सोड सोडटा. आमकां पयलें करून घेवचें हक्क आमी सोड सोडटा. We give up the right to put ourselves first. The right to put ourselves first. That I should be removed. ते आई म्हळ्यार हांव म्हणलो शब्द तो तातूंत काडीचे. I should be on the top. हांवें हांगा वयल्या जाग्यार आसा जे. I should be in the front. हांवें मुखार आसा जे. I should be given the top priority. हांवें म्हाका पयलो जागो I दिजे. should do these things. हांवें हें पुरा करीजे. I should do that things. हांवें तें करीजे. So put all things aside. That is also the works of the flesh. आनी तें पुरो तुमी सायडीक दोन काण घेवचें आनी तें मासा रक्ताचें काम जावन आसा. Okay, the verses Philippians chapter 2 verse 3 to 4. फिलिपिकाराक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 तावन 4. Philippians chapter 2, 3 and 4. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let esteem each other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also the things of others. Go to AMP, स्वार्थाक पडून Amplified version AMP. वा फकळ दवलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. Brother AMP. बगार कालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. 3 and 4. तुमचो सुस्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा. See, do nothing from selfishness or empty conceit through factional motives or strife, but with the attitude of humility, being neither or arrogant nor self-righteous, regard others as more important than yourself. Put others first all the time. Next verse 4. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. तुमचो सुस्वंत आदाय पळोवन सो न्ही बगार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदिजे. When you try to put yours before others, आनी तुमचे ते काल आशा आसा ते तुमी पयले दुसऱ्यांचे की पयले तुमचे घालचे जाल्यार that is the works of the flesh. आनी ते जावन आसा मासा रक्ताचें काम. You have to consider others first आनी तुमी दुसऱ्यांक पयल्या जाग्यार घालीचे. with humbleness. त्या कालतेपणार तुमी तांकां मुखार घालीचे. That is what important in carrying the cross. आनी ते जावन आसा आमचो कुरीस होवन काण घेवचे. Okay, last 2 points. We give up the right to express one's sexuality freely. We give up the right to express one's sexuality freely. We don't give much importance to this. Okay, what it says is don't commit adultery.
लैंगिक स्वातंत्र्य आमच्या कुशे प्रकार व्यक्त करचे हक्क आम्ही सोडता. We give up the right to express one's sexuality freely. Which means, an example, Joseph. When Potiphar's wife was trying to seduce him, he fled from that place. आणि फोटिफराच्या बायलेनं ताका सेड्यूस करूंक पळयताना तो कालें केलें ताणें तो थंय तावन धांवलो. A person who is committing adultery, आणि कोण तें पाताक करता he is gratifying the bodily pleasures, that's it, nothing else. आणि प्राद्वाराचे पाताक कोण आदारता तो ताचे कुडीचे पाताक ओन काण घेता. It can lead to many things back in their life. आणि तें वस्तू तांचे पाटलें पुरा कालें पुरा आसा तें पुरा करूंक शकता. Are you understanding? So, give up those one sexual. Don't think that it is my choice, I have to do this and that. It's not. When you say it's my choice, I have to decide, then you are going according to what the flesh says. आणि हे हांवें करी जे हांवें अशेंत सला जे म्हण तुमी करशात जाल्यार तुमी रक्तमासाच्या प्रकार तुमी चलचे जावन आसा. Okay, flee from those things. आणि तुमी तें तावन ते पयस वचाचे. Last point. We give up the right to rebel against authority. We give up the right to rebel against authority. अधिकाऱ्यांक Rebel against authority. अधिकाऱ्यांक विरोध रावचे हक आमी सोडता. What the government asks you to do, follow it. आणि गव्हर्नमेंट आमकां काले फॉलो करूंक सांगता ते आमी करीचे. Anyone who is in the authoritative level, आणि एक तो अधिकार असो मनीस if he does or asks us to do something, आणि तो अधिकार असो मनीस आमकां काले सांगता जाल्यार you have to obey. ते आमी पालन करीचे. Okay, that is what rebel against authority. तेंत जावन आसा आमी अधिकारांच्या विरोध उलोवचे हक्क सोडचे. There are so many people happening around the world. हांगा आमच्या काले सुतमुत मस्त जावन आसा. They are instigated to go against the government. आणि ती गव्हर्नमेंटाच्या विरोध वचोंक पुरा पळयतात. They forget what they have been called for. आणि ती विसरतात तांकां कित्या खातीर आपयला म्हण सांगून ती विसरतात. And they go and do something against the government. आणि त्या कानून आसा ताच्या विरोध करचे काम करतात. So all these things are the works of the flesh. आणि हे पुरो जावन आसा कामां रक्तमासाची. You might say that, okay, I'm doing against the government because I'm supporting a need of another. आणि तुम्ही अशें सांगू जावंक पुरो हांव कानुनाच्या विरोधात कित्याक म्हळ्यार हांव आनेकलाक उपकार जावच्या खातीर अशें करनासा म्हण सांग. That's not our job. ते आमचें काम न्ही. There are separate agencies or separate movement for that to take care of that. आणि तें पुरो करूंक ताका जाय जाल्ले एजन्सीज आनी पुरो आसात. So what is our work? आमचें काम कालें God has given us some work to do, आमकां कालें देवान दिलां and we have to do it. आनी तें आमी करीचे. And if the government says something, you have to obey. आनी गव्हर्नमेंट कालें सांगता तें आमी पालन करीचे. The Bible says don't rebel against them. आनी अधिकाराच्या विरोध आमी उलोवं नजो म्हणून आमकां बायबल सांगता. Go to 1 Peter 2:13 and 15. 1 Peter 2:13 and 15. पेद्रूक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 to 15. You might ask a question, if they do something illegal or against me, what can I do? Now see, submit yourself to the authority of every human institution for the sake, okay, go KJV. Submit yourself to every ordinance of man for the Lord's sakes, were it to be the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them to do well. मनशामध्ये न मेरलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांक सोम्यापासून तुम्ही काल जाया.
श्रेष्ठ अधिकार असलेल्या रायाक जावं बरे करतेल्यांक प्रोत्साह दिवंक वा वायट करतेल्याक शिक्षा लावंक म्हूण ताणें न मियारलेल्या अधिपतीक जावं तुमी काळजाय जाय. There are some general elections are happening in your state, हांगा आतां जनरल इलेक्शन्स चलून आसात आमच्या and you are स्टेटांत praying for one particular government to come. आणि तुम्ही मागतात एक पर्टिक्युलर गव्हर्नमेंट येजे म्हणून सांगून Unfortunately, that government did not come. आणि अनफॉर्च्युनेटली काय जाता ते गव्हर्नमेंट येना The opponent took the post. आणि विरोध पक्षाचे तो पोस्ट काढून घेता. Now, what is your mindset? आता तुमचे मत काले सांगता. The word of God says, everything it has been done according to God's will. Okay, you cannot murmur and grumble, but rather you can pray for those people to do what is good to the people. हे पुरा देवान तांकां अधिकार दिला आणि तांणी काल पुरा सांगता ते फॉलो आम्ही करीजे. What's happening around? आता काल चलते तसं आमच्या सराउंडिंग्सान All the governments are doing this. They are speaking something bad and they are speaking something bad, but end of the day, who is suffering? आता दोन्ही पक्षाचे काल उलयतात विरोध उलयतात. I'm not talking about politics. I'm talking about the people over here. You don't get into those things, but we pray to the Lord that Lord give them the wisdom, give them the understanding, give them what government came. It's not in our hands. It is God who is deciding, and let the Lord lead them into doing good thing to the people. आम्ही काले मागाजे म्हण सांगल्यार आमकां खंयचे पक्ष आयल्यारी वणना विरोध पक्ष आयल्यारी वणना बट आमी काले मागाजे हे ताणे ते काले पक्ष ते आमकां मेळ्ळा ते देवान दिल्ले जावन आसा बट तांणी कशें काम करीजे ताका कळली जाणवाय दिजे तांकां कळले विजडम जायजे म्हण सांगून आमी देवा कडेन मागचे जावन आसा. But instead of that, you go and do something against them. आणि It is तुम्ही going to fire back us. बट आमी काले करता मागच्या बदलाक आमी तांचे विरोध दुसऱ्यांत आमी उलयता. That is also the works of the flesh. आणि तेय जावन आसा मसा रक्ताचे काम. Why? If you think very deeply, that flesh is not allowing to do what God says. The flesh is allowing to do what He wants to do in your life. आणि रक्तमास कशें म्हळ्यार देवान काल सांगला तें करूंक आशेना आपूण काल सांगता तेंत करूंक आशेता. So it's not about politics or it's not about a particular government or something. It is about you not to obey what the word of God says. हे खंयचेय पक्षाचे न्ही या खंयचेय पॉलिटिक्साचे न्ही आमी हांगा काल सांगला ते अधिकाऱ्यांक आमी काल जायजे म्हण सांगून. So the flesh is coming against you is to go against the kingdom of God. रक्तमास केदाळे आमचे विरोध येता देवाच्या उतराचे विरोध तू करता आणि हे उतराचे विरोध आमी वसाजे म्हण सांग. Now what's our work? आता आमचे काम काले Deny the works of the flesh. आमी रक्तमासाची कामां काले आसात ताका हुंदोन वचून उजो Carry your own cross daily आमचो कुरीस आमी तो ओन काण घेजे and follow Jesus. आणि आमी जेजूक फॉलो करीजे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So these are the points where you can crucify some of your fleshy desires. Praise God. Thank you, Praise God. Jesus. Hallelujah. Any questions? No questions, brother. Now everyone has started to pack the bags, waiting when this brother will complete. Is it helping you, the sessions which we are taking? हे परत तुमकां कुमोक जाते तागी अले पुरा सेशन्स काण गेल्या वरवी So now you have to go and practice all these things. आणि हे पुरा तुमी वचून प्रॅक्टीस करीजे घरा So we वचून. will come next month. आमी आता परत नेक्स्ट मंथ येतात So we ब्रदर need to see the results. आणि आमी रिझल्ट पळोवंक कशे येतात Go and give to your neighbors. आणि तुम्ही वचून तुमच्या शेजारांक दिया The neighbors will be attracted आणि ती अट्रॅक्टेड जातात या उतराक and they will say, I will also come with you for this sessions. आणि ती सांगतात आमी तुमच्या टुगरे तिरेक येता म्हण सांगून And you will be full of joy. आणि तुम्ही आनंद बरी जातात. Praise God. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. So let's bow ourselves. Thank you, Heavenly Father. आमी तुका अर्गां दिता सोमिया जेजू. Thank you, Jesus. अर्गां दिता जेजू. Thank you, Holy Spirit, थँक्यू पवित्र आत्म्या for these beautiful sessions that we had today. आमकां हें सेशन फाव केल्ल्या खातीर Thank you, Lord, through these scriptures, आमी ह्या उतरा मुखांतर our spiritual eyes has been opened, आमचे आत्मीक दोळे उगडल्यात our spiritual ears has been opened. आमचे आत्मीक कान उक्ते केल्यात Now our minds has been enlightened by the word of God, आणि आमचे आत्मीक मन आमचे आमी ते स्पिरिच्युअली आमी ओपन करून दिल्यात and we are taking आणि आमी घेवन आसाव and not allowing
आणि खंयचे आमी अलाव करनाव the flesh to rule over us. रक्त मासाचे करणे आमी आमचे गैर ओन काण घेनाव. As Paul says in Galatians 6:14, आणि पाऊल घालत घालत बरयल्या पत्रान सांगता I am crucified with Christ, हांव जेजू सांगता कुर्सार मरून जाला, so I am not of this world. हांव या संसाराचो न्हय The world cannot take complete control of me, आणि या संसार म्हजे वयर अधिकार घेवंक जायना. but I belong to a different kingdom, हांव दुसऱ्याच राजाक सर्वलो जावन आसा the kingdom of God, आणि ते देवाचे राज which is of the Holy Spirit, आणि ते पवित्र आत्म्यान भरलेले जावन आसा who takes complete control of my आणि life, तो सकड कंट्रोल काण घेवचो जावन आसा. and I surrender myself आणि हांव ताका समर्पण दिता to the works of the Holy Spirit. आणि त्या देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या कामा खातीर. Holy Spirit, पवित्र आत्म्या help me to put into practice आणि हे पुरा हांवें प्रॅक्टिसा घालूंक म्हाका तूं कुमोग कर. everything what we studied today. आमी हे काले पुरा आज शिकल्या हांव Help us आमकां कुमोग कर. to bear fruit आमी हे फळां बरीत करूंक all of our lifetime. आणि आमच्या सगळ्या जिवितांत हे फळां उपजोन हाडूंक. We thank you, आमी तुका अर्गां दिता, we praise you आमी तुका होगळाप दिता, and glorify आमी तुका स्तुती करता in the mighty name of Jesus. जेजूच्या नांवार. Let all God's people say आमेन. amen, 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 and amen. amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So we will see you back tomorrow morning at 5 o'clock.